बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन मोगळा बापा आम्ही तुका आर्गां वाखाणणी दिनवास आणि मोहिमा दिता आयच्या दिसा पासत तुवें आमकां एक एकल्याक ह्या जाग्यार आमकां हाडलें तुज्या मोगा वरवीं मोगळा बापा आम्ही तुका आर्गां वाखाणणी दिनवास दिता तुज्या पुता जेजू पासत मोगळा जेजू तुज्या अमोलीक रोगता वरवीं तुवें आमकां फकत तारण आमचें करून दिवंक नाय आमची सरवण करूंक नाय पूण आमचो संबंद आमच्या बापाशी घट केलाय आमकां देवाची भुरगीं केल्याय आनी आयज आमी जेन्ना ह्या जाग्यार हाजीर आसा आमी जाणो की तूं ह्या जाग्यार आसाय कित्याक तुजें उतर म्हणटा जेन्ना दोगां तिगां तुज्या नांवान तुज्या पुताच्या नांवान एकठांय जाता तेन्ना तूं आमच्या बरोबर आसाय आनी ह्या वेळार आमच्या दोळ्यांनी तूं दिसोनाय पूण ह्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी जाणो की तूं ह्या वेळार ह्या जाग्यार आसाय आनी जेन्ना तूं आमकां तुजें उतर शिकयतलोय हें सोत आमकां सुटका दितली आनी आमी सगळीं जीं त्रासान आसाव भणकणींत आसाव पिडेन आसाव कसलेच आळकोडीन आसाव आमकां तुवें सुटका दिल्यायच म्हणून आमी तुका पयलींच आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता बापा जेजूच्या नांवान आमेन आमेन बसुया तर मोगळा बापान भाव आनी भयणानो तुमी सगळीं आयज हांगा हाजीर जाल्यार कितल्यांक जाणांक हांगा आमची भास येना सुजमण येवना आमची भास ओके आमच्या बाक हांगा येना हांव इंग्लिशीन मातशें केन्ना सांगतलो ओके कोंकलिश ओके नो प्रॉब्लम कित्याक सगळ्यांक हांगा खूब जाणां मडगांवां थाने येयल्यान ही आमची माय म्हणटा तूं आमचे भाशेन हांवें आमचे कॉमेंट्स केले आमचे कांतार करपाक वा आमची दिनवास करपाक आनी ती पळयता अरे खंयच्या जाग्यार हाडला म्हाका इंग्लीश येना आमचीच भास येता आनी ती पळयता हांव तिका पळयता ती म्हणटा पावले सारक्या जाग्यार पावंक ना हांव आमचे भाशेन उलयता बरें हा आतां मातशी खोशी आय तूं यू आर हॅपी अरे पळय जाता कितें हॅपी म्हणूंक लागली जेजू कारगा प्रेज गॉड So I will speak in English and I'll speak it also in Konkani. Okay, brother, don't worry. Okay. So आयज आमी कॉमेंट्स करच्या पयलीं कोणाक गोवायकी दिवंक जाय कोणाक टेस्टिमनी दिवंक जाय कितें तरी घडलां आमच्या जिवितांत आमी कॉमेंट्स करता 5-10 मिनटां कोण टेस्टिमनी दिता आमच्या जिवितांत कितें घडलां तें आनी जेन्ना आमी आमची टेस्टिमनी दिता ती आमची ओडवीक दाखोवपाक न्ही देवाक मोहिमान वाखाणणी दिवपाक वय की ना कितें साव्या तुका श्युअरली टेस्टमनी हा वय की ना कितें घडलें तुजें ये कम 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 भिनाका हे तुजी ओडवीक सांगपाक येनाका तूं हें फकत देवान तुज्या जिवितांत कितें केलां आनी आतां तुजो अंकल कित्याक येयला म्हणून तूं म्हाका सांग साव्या देवाचें उतर नको साव्यान केन्नाच देवाचें उतर हें आयकोंक ना खूब फाटीं मीस आयकलां पयलें वाचप सेकेंड रिडींग गॉस्पल शर्मा आयकलां पूण ताका कितें घडलें तें आनी आतां ताका देवान पयस सुटका दिली आनी कित्याक ताजो अंकल आतां शोलेतान भोस्तोऱ्यातान येवन आतां तो हांगा येयला कित्याक गाय ताच्या गोवायकी वरवीं सांग साव्या सांग म्हाजो अंकल एकदम बरो आसलो हें आसलो देरेफेर ताका हें जालें तो बायकार वयतालो आनी अचानक वयर सावन तेजेर चुड्याक पडलें आनी तो खाला हें जालो आनी अनकॉन्शियस जालो ताका ते दोळ्यांक मातशें हें जालें सो ताका आतां ग्लुकोमा हें जाला ताका सारकें दिसना चलपाक बा ताका प्रॉब्लम जाता ताका लागून हांवें ताका सांगलें तूं यो म्हाज्या बारीक म्हाका व्हरता देवाच्या उतरान तूं म्हणलें बरो जातलो हें जातलो तुज्या जिवितांत कितें घडलां तुजो अंकल बरो जातलो जाला तूं कित्याक ताका अंकलाक कित्याक सांगलें यो म्हणून तुज्या जिवितांत कितें घडलां म्हाज्या लायफान म्हाका काजार केल्लें मामीन म्हाज्या मामीन डॅडीन शिवोले सो
सो माझी फॅमिली घोवाची फॅमिली बरी म्हणून तांकां म्हाका काजार केलें तेंचो. सो ते थोडे काजार जावन म्हाका बरें हें करताली. थोड्या दिसांनी मागीर तेणी म्हाका एकदम त्रास करूंक लागली, मारूंक लागली. म्हाका जेवण दिनासली, कांयच हें करिनासली. 3 वर्सांनी 3 म्हयन्यांनी म्हाका चेडो जाला. ती खूब त्रास करताली, म्हाका कांयच हें करिनासली, भायर सोरोंक हें करिनासली, अलावड दिनासली हें करूंक. ती म्हाज्या सिस्टर इन लॉचो घोव आहा पळय तो खूब म्हाका मार घालतालो. घोवान म्हाका केन्ना हात लावंक ना, कांय करूंक ना, पूण तो म्हाका एकदम मारतालो. म्हाजें सगळें काम करूंक लायताली, ती हें करताली. प्लस जेन्ना म्हाजो चेडो जल्मलो तेका चेडो नाका आसलो, चेडूं जाय आसलें. प्रेग्नंट आसतना म्हाका उडयला तेणी म्हाज्या चेड्याक मारपाक, म्हाकाय मारपाक ट्राय केल्लें तेणी. पूण देवाक लागून हांव साल्वार जालें. म्हाजे सासूबाय म्हाका बरो आसलो, तेका लागून हांव आयज साल्वार जालें. आनी म्हाज्या चेड्याक तेणें उलफायल्लो पासून तेका फाटल्यान हें केल्लें ट्राय, पूण तेका कांय जावंक ना देवाचे हितून. म्हाजे सासू आनी बाबा जाला तेन्ना म्हाज्या मामीन म्हाका घरा हाडलें बस्तोड्या म्हाका बाबाक लागून. तिका टायम मेळनासलो, ती कामाक वयताली. सो जेन्ना ती घरा आसली, हॉलिडे आसली, तिका हाडलें हें केलें, हांव रावलें तिचो. आनी म्हाजो बाबा 3 म्हयन्याचो आसलो. दुसऱ्या दिसा म्हाजी सासूमाय, नणन आनी नणंदेचो तिगाय जाणां येवन पियोन येवन म्हाका मारलें, तोंड बा म्हाजें हें केलें तिचो. आनी ती ब्लॅक मॅजिकान वयताली चडशी करताली. तांकां मीस ना, धरम ना, तेवस ना, कांयच हें करिनासली. जेन्ना हांवें सांगलें हांव वयता मिसाक हें करता, ती म्हाका भायर एलावड करिनासली, धाडिनासली. इवन म्हाज्या डॅडीन म्हाका सांगलें तूं भुरग्याक घेवन भायर सर कोण यो, तें बीन म्हाका दिवंक ना तेणी, कित्याक गेटीक लॉक, सगळे अरावंड हेका फौज्यो लायल्ल्यो तेणी हें केल्लें तिचो. खूब त्रास करताली ती, मारताली आनी पियेताली ती सोरो. आनी म्हाज्या लायफान केन्ना आयज पासून हांव पियेनासलें, पूण ती म्हाका जबरदस्ती मारून मारून पिवयताली हें करताली. इवन तेणी उडोवपाक म्हाका साबाचें उदक घालून उडयल्लें, खूब त्रास केल्ले. मागीर बसताडे येवन मारून घेवन गेली फोर्सान, ती हें केलें, पुलिसेक हाडली. पुलीसान कांय एक्शन घेवंक ना म्हणजे ती पुलीस स्टेशनार यो म्हणटाली, हांव वचोंक ना. मागीर 8 दिसांनी जेन्ना म्हाज्या मामान अंकलान म्हाका फोन केलो विचारपाक कोणें आहा कितें पळय तें, तेन्ना हांवें सांगलें तेका हें हें जालें. तेन्ना तो म्हणलो तूं इतले दीस खंय आसलें, कित्याक वचोंक ना, ना आमकांय सांगूंक ना. आनी म्हाका आयडिया नासलें, म्हाज्या बारीक कोण नासलोय येवपाक म्हाका सपोर्ट करूंक हें करूंक. सो तेन्ना मागीर गेले उपरांत हांवें पुलीस स्टेशनाक सांगलें की अशें अशें तेणी म्हाका केलां. मागीर ते म्हणले तूं वच हें कर. ती घेवन गेली म्हाका शिवोले थंयसर. सासूबायक लागून सासूबायन विचारलें म्हाका तूं कित्याक येयलां, कशें येयलां. आनी तेणी म्हाका हाडला, हांव येयलां तेंच्या घरा. तेजे उद्देश हांव साल्वार खान हांगा आहा तुमच्या सगल्या मदें. तेका लागून तेणें म्हाका गाडी करून परते घरा धाडला म्हाज्या चेड्याक. आनी कितें सांगलें आनी तुका आनी सुटका कितें मेळ्ळें तुका? सुटका ती गाडयार बंद करून करून तेणी म्हाका जेवणाक पासून तेणी कितें घातलें, हांव नको कितें पळय तें जेवण हांव जेयलें. तेतून म्हाका तें चेस्टान मदें कितें जाण येतालें आनी हांव नको कितें जातालें म्हाका पळय तें. आनी घोडे घोडे नेबरांक हाडून म्हाजी माय पाय एम्बुलंसान हाडून म्हाका हॉस्पिटलान व्हरतालीं. म्हाजो चेड्याक हांव लोकांगेर दवरून ती हें करतालीं, सारकें मेलेले मोडे कशें उखलून ती म्हाका व्हरोन हॉस्पिटलान घालतालीं तिचो. जेन्ना हांव शिटीदान येतालें तेन्ना हांव तेंकां विचारतालें हांव घरा आसलें, हॉस्पिटलान कशें पावलें कित्याक लागून थंयसर. आनी मागीर एक दीस म्हाज्या मामीन आपयलें थंयसर, ती सांगलें अशें हें जालां तेका. तेणी येवन रोजार करून ते मेरेन सावन आयज पासून बरें आसा देवाचें. म्हणून जाल्यार देवाचें उतर शिकताय तूं, देवाचें उतर म्हणटाय. म्हणून देवाचें उतर खंयचें देवाचें उतर तुका शिकताय? खंयचें उतर म्हणटाय तूं? ते प्रेज द गॉड. आनी देव बरो करतलो. आर्गा तुका जेजू तुज्या गाळ्यांनी म्हाका पेकोणी मेवली. आर्गा तुका जेजू तुज्या गाळ्यांनी म्हाका पेकोणी मेवली. मेवची ना, मेवली. होय की ना? आतां तुका पळय जॉन्साक जो येतालो, तुका त्रास करतालो, वयतालो, ते सगळें डिलिव्हरी जालें. होय की ना? नो एम्ब्युलन्स, नो डॉक्टर, नथींग. जेजूक आर्गा. जेजूक आर्गा. प्रेज गॉड. देवाक आमी व्हडल्या ताळ्यान जेजूक आर्गा. ही भयण आमची तिका 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 फिट जातालें, म्हणजे इट वॉज डिमॉनीक ऑपरेशन आनी तिका कामाक वचोंक जायनासलें. आनी फकत तेजें डिलिव्हरी जाल्या उपरांत नाव शी इज कंप्लीटली फ्री. She is completely free after how many years? Because of all this black magic, whatever witchcraft was done,
by the family. She was getting demonic oppression. पण आता तिका सारखी सुटका मेळल्या. आता ती तुकामांक कॉमेस गेले, कॉमांक वचपाचें रावला, बॉस रावला येवपाक तुका, तूं आतां वचों प्रेज गॉड. सो वचपाचें प्लॅन हा ओके ना. पेरंट्स म्हणटा, तूं कितें म्हणटाय? हां, कित्याक? एनादर प्लेस, न्यू दुसरो जॉब करूंक सोदता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आनी कोण आहा? आनी कोण आहा देवाक आर्गां दिवपाक? एनीबॉडी वॉन्ट्स टू गिव? कम 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 सिस्टर. प्रेज गॉड. जेजूक आर्गां. प्रेज गॉड. हांव तुमकां ती कॉमेस करचे पयलीं आमी काल आमच्या एका आमच्या शेजार आमचो कोण रिलेटीव आहलो तांची बर्थडे पार्टी आहली काल, आनी तिका आमी तिच्या घरकाराक आमी काल मेळ्ळी आनी आमी ताका देवाचें उतर सांगलें. आनी तेजे उपरांत सोजमणी दिवन थोड्या वेळान सोजमणी दिवन तेजे उपरांत तिका कितें जालें तें ती आयज सांगूंक सोदता. हांवूय नको सांगूंक सोदता. I'll say it in English. Yes, yes, speak in English, no problem. No, I can't have. No, you speak in English, I will tell in Konkani, no problem. Whichever language you're comfortable with. Okay, many years, I used to love eating chapatis, especially that of wheat, what you call dos bhaji. That was my favorite sweet in the evenings. And all of a sudden, I developed severe allergy, even for cakes, maida flour, dals, and milk, because I was very fond of milk. And from very beginning, when I was born, my grandmother had got a cow only for me to have milk. And as to have Praise milk, God. What a cow only for you. That much you love milk. Praise God. I was brought up. That much your grandmother loved you that she bought a cow for you to drink milk. Yeah. Praise God. Brother, you are blessed. Praise God. So I was brought up with milk. So I had no problem till I was maybe 6, 7 years and all. Even later on, I used to have thick milk, we used to get at home and all that. So all of a sudden, I developed such severe allergy that I didn't know what was happening to me. I didn't know it was allergy. So I had some chana, roast or something. I had all red things coming. Then a rash. Then I had chapatis or something, again rash. And then I used to have some milk, again pedas or something. I used to have this again rash. So it was all something like that. So of course I went to a doctor and he says, no, it's allergy and you should not eat this, eat this. So for me it was like, I was just thinking, how come it just happened like this? Because I always had it. And then of course I met a person in the Gulf who taught me, like, if you have allergy, you should not have. You have gluten problem, you have some dals, and you should not have this. You should have gluten tablets. Then you should have lactase-free milk, and you don't have this double tone this. So I was, thinking like how to manage, because I can't have tea without milk. So I had to have milk. So I had to get lactase-free milk. Then I had to get, gluten tablets. So it went on like this. And all of a sudden, and I stopped chapatis completely, which I was very fond of. Then even when I used to have cakes or maida, I used to have that gluten tablet because it was mild. But that also she has told me to stop completely. And I was very fond of making cakes. So at the most, I would have one piece or something with fear, like that. Then again, I would get rash and see in the mirror, did I get rash? Did I, have this, whatever. So it was that. So all of a sudden, for 18 to 20 years, I think between 18 and 20 years, I stopped chapatis completely. Then to discover what I would replace to eat chapatis, I tried this makkah flour. I was not like those chapatis. I tried that wheat rice flour chapatis, and I didn't know how to make. They would go all crooked and hard and all that. So it just tolerate like that. And sometimes I used to have buns, but I was scared like the same time to have that. So stopped completely. And yesterday, what happened is that I met brother Vincent, and he told me this and said, "You have chapati and see." And of course, my maid was good at making rice chapati. She's a professional, like she's good.
she made and kept for me. And I said, Sushma, today you make 2 chapatis. So she just looked at me shocked. I said, how come today you are telling me you don't eat chapatis at all? You are asking me to make chapatis. I said, yeah, I met one brother. He told me that I'm healed and you just make 2 chapatis. And she made 2 chapatis and I just blessed them and I had You got rash on your body. until now I didn't have any rash. Till now, that means you're expecting it to come. No. That means I will not get it. So what was the reason why don't you eat chapatis? To have faith in God. No, only faith in God. Okay, wait. When the Lord created the heaven and the earth, He created everything, right? Every time देवान कितें केलें जाल्यार, बरें हांव आमचे भाशेन सांगता सगळ्यांक सुजमणी मेळपाक. ही आमची भयण, तिका दूध पिवपाक बरें लागतालें. म्हणून शामायन गाय हाडलेली घरा, तिका इतली दूध लागता म्हणून. चपाती तिका बरी लागताली. पूण एक दीस कितें जालें, 30 वर्सां पयलीं ती आतां दूध पियेत जाल्यार वो कितें भाकऱ्यो खायत जाल्यार तिका सगळे फोड येताले आंगाचेर. म्हणून इतलीं वर्सां तिणें कांय दुधाचें प्रोडक्ट घेवंक ना, भाकऱ्यो खावंक ना, कित्याक तिका एलर्जी जाताली, सगळे फोड येताले. आनी खूब लोकांनी सांगलें हें घेनाका तें खायनाका. पूण काल जेन्ना तिणें म्हाका सांगलें की तिका हे फोड येतात, हांवें तिका सांगलें जेन्ना देवान ही रोचना घडली, ही क्रिएटेड एवरीथिंग, ताणें कितें वायट केलां? ताणें कितें वायट केलां ह्या संवसारान? हांव विचारता तुमकां, जें देवान कितें केलां तें वायट कोत्ता वा बरें कोत्ता? म्हणटच जेन्ना 5 दिसांनी ताणें सगळें रोचलें, तो एक पाटी रोचलें तेन्ना उत्पत्तीची चीट वाचीत जाल्यार तुमी पळयत जाल्यार की जेन्ना पयल्या दिसा ताणें चोंद्रीम केलो, मागीर सुर्या केलो, एक दीस झाडां केलीं, तो कितें म्हणटालो? हें इतलें बरें, दिस इज गूड, एक दिसा इट इज गूड. आनी 6व्या दिसा ताणें कितें केलें? मनशाक रोचलो. जेन्ना मनशाक रोचलो तो कितें म्हणूंक लागलो? बरें म्हणूंक ना, एकदम बरें म्हणूंक लागलो. जेन्ना हे भयणीक रोचली, ताणें कितें म्हणलें? बरी रोचली, एकदम बरी रोचली. आनी जें रोचलां तें कितें सांगलें ताणें? बरें रोचलें. पूण जें बरें रोचलें तिका एकदम बरी रोचली, कितें वायट केलां ताणें? म्हणून कोण सांगत जाल्यार आरे बाबा हें खायनाका, तें खायनाका, हें खायनाका, तें कोन्न नाका. ह्यो कोणाच्यो खबरो? देवाच्यो खबरो वा सैतानाच्यो खबरो? जें देवान केलां घडलां. आतां समजा कोण येत जाल्यार आमची बाय साविया येयली आनी तिका आपली सासूबाय म्हणटा सोरो घे. देवान सोरो केला? हांव विचारता, देवान सोरो केला? म्हणटच कोण सांगीत जाल्यार सोरो पिये, एकदम बरो तुका जें 2 दिसता तुका 4 दिसतलें. आतां सोरो पिये, देवान सांगलो सोरो पिये म्हणून. पूण देवान जें केलां बरेंच केलां, वय की ना? म्हणटच तिका हांव काल जेन्ना ती म्हजे कडेन थोडो वेळ, तिजो घरकार डॉक्टर, एकदम बरो डॉक्टर तो, आनी ती आमच्या बरोबर बसली. आमी चड उलोवंक ना, पूण थोड्या वेळार बसून आमी खबरो सांगता तूं कितें करता. तिका सांगलें, हेंच सांगलें तिका हांवें. तेजे उपरांत तिका सांगलें तुका भावार्था की देवान तुका बरी रोचल्या, एकदम बरी रोचल्या, सगलें केलां तें एकदम बरें केलां, वय म्हणूंक लागलें. हांवें आतां मागणें करुया, ती सजमणी घेवन. आनी मागणें केल्या उपरांत हांवें तिका सांगलें तूं फाल्यां वच, दूद पिये, साकर खा, भाकऱ्यो खा, जें तुवें खावंक ना 20 वर्सां खावन ये. आनी तिका सांगलें तुका येवंक जाता जाल्यार तूं ये. तुमकां कितें दिसता? तिका भाकरी खावन ती येयली हांगा आयज? तिणें भाकऱ्यो खाल्या म्हणून ती आयज येयल्या? जें तिणें स्वत मानलें, जेन्ना तें घडलें तें, ती आतां म्हणूंक लागली कितें तरी स्वत हांवें आयकलां. इतलीं वर्सां, इतलीं मिसां, इतलीं नोवेनां, इतलें देवस्पण केलां, पूण आजून म्हाका सजमणी उतराची मेळोंक नासली. काल राती तिका उतराची सजमणी मेळ्ळी आनी त्या उतरान हांवें तिका सुटका दिवंक ना. तुमी समजता हांवें तिका मागणी केली, तें स्वत तिका कळ्ळें आनी त्या स्वता वरवीं ती आतां तिका पेकोणी मेळ्ळी. तुमी समजता जाल्यार की प्रिचरा वरवीं, प्रेगादोरा वरवीं, पाद्री वरवीं, बिस्पा वरवीं, पाप साहेबा वरवीं आमकां पेकोणी मेळटली ना. आमी फकत कितें एक मडको आसत जाल्यार त्या मडक्यान कितें करता? आमी उदक भरता.
सोरो घालता कितें घालता पूण खरें कितें मोडको तो कितें आहा तें भितर तें भितर आहा तें कितें होय की ना what is inside the pot is more important than the pot we are only those clay pots but what we have inside is the treasure आमचे कडेन जेजू आहा होय की ना ज्या दिसा आमकां ती सजमिना की आमचे भितर जेजू आहा पवित्र आत्मा आहा तेन्ना सगळी जी पिडा आहा सगळें जें सैतानाचें आहा तें भायर सरता आनी आतां आमकां त्या सुटका त्या उतरा वरवीं आतां आमकां सुटका मेळटा आनी देखून ही भयण आमची काल तिका सजमणी मेळ्ळी तिचे फकत तिका सजमणी मेळून तें मागणें केलें तिचे बरोबर हांव बरोबर तिका सजमणी मेळून मागणें केल्या उपरांत तेन्ना तो पवित्र आत्मा म्हणलें तिका सांग भाकऱ्यो खा दूद पिये जें खायनासलें खा केक पासून जी तुका जी करपाक येता ती खा आनी जेन्ना तिणें सकाळीं त्यो भाकऱ्यो केल्यो आनी तिची कोण भाकऱ्यो करता ती म्हणटा 2 भाकऱ्यो करूंक जाय ती म्हणटा कोणाक त्यो म्हाका ती खात 2 भाकऱ्यो खावन आयज कांय फॉड ना तिका एकदम बरी आहा आनी आयज ती आमकां आपली घोवायकी दिवपाक ती हांगा हाजीर आसा देवाक व्हडल्यान आमी ताळयो मारून आर्गां आनी बाकांड घेतली आर्गां तुकाची जो आनी आनी दुसरें म्हणल्यार तुका पाठीन तुजें दूख आसली बसोंक जायनासलें तिच्या पाठीन दूख आसली आतां मातशी आहा आमी एक क्लास कामार जावचे आदीं ती मातशी आहा ती भायर वयतली वय की ना कित्याक उतराची सजमणी मेळटली वय की ना वय की ना थोडे जाण म्हणटात वय मातशें फोर्सान म्हणुया आमकां सजमणी मेळटली ती सगळी पेकोणी मेळटली की ना वय जेजूक आर्गां आमच्या भयणी पासून आमी देवाक आर्गां बाकांनी हाडली थँक्यू जीजस आनी कोण हा गोवायकी दिवपाक आमच्या जिवितांत सदां गोवायकी आसूंक जाय सदां का कितें तरी आमच्या जिवितांत देव कोत्ता की ना एनीबडी हॅज गॉट टेस्टिमनी आयवन Anna praise God no testimony of new house nothing come I know you're smiling I know you want to give testimony come देवान कितें केलां तुमच्या जिवितांत जेजू कारगा पळय जेन्ना पवित्र आत्मा सांगता ये आनी गोवायकी दी चिंत नाका देवान आमच्या जिवितांत कितें तरी केलां लास्ट टेस्टिमनी घेवया आनी तेन्ना आमची शिकवण कमेंट्स करूया कम ती हांगाच आमच्या वाड्यान येयल्या लागींच येयल्या किचत येयल्या सुकूरतान येयल्या चल I want to give testimony of this Jeremiah 29 verse 11. Praise God. Like I didn't know the word about that. Like God has a plan for us. But what happened is that beginning of this academic year, we had an orientation program. Okay, and like it was just asked a question like, why have you all become a teacher? So basically, I am a teacher. I'm teaching in a school, and they were all sharing like because we like children, we want to teach them. But it just struck in my mind. I said, it's not because of that. God had, because I came from a different stream where teaching was not connected. I did my computer science because was like it was told like if you go in for software you get more money. So basically like 2000 year like that was the period like software was at the peak like highest and you're paid well like so I too like everyone wanted, so I also went with the flow. It was just this because I wanted to earn something good and you get good pay. They said, okay. So after my 12th, I said like okay fine, I'll get into software, computer science. My family was not willing to do that. They said why don't you do chemistry? Because that's a good scope. I said no, I'm going to do that. They say like you get good pay and it's a fast this like programming is highest because in US like everything was very nice at that time 2000 yeah. So I took up the stand. I'll do it. Okay, I got the admission in the college, and then I did. But the first year, like it was very meaning I couldn't do the program. My first practical exam, I was literally in tears. That in the lab, I couldn't do the program like on the computer, and I didn't know what was happening. And others were all doing their practicals and doing the computer program. So why am I not able to do it? Literally somehow I managed it and I okay I did it.
Then once my one of my classmate was I could say like she was absent and she wanted me to explain to her, and I did not know to explain to her because I had no interest in that. So she said, "You cannot be a teacher at all," he said, "because you can't explain to me." I said, "Okay, fine." I said that then because I did not know that God had a plan for me to become a teacher, which I never dreamt of in my life, also in my school days also. So it just started then. So I took up that thing, that discouragement, I just left it out. I said, I'm not going to listen to her. I'm going to pass with distinction. And I did it. I passed with distinction finally. And then it was a time to get a job. So everybody started applying in different software firms. I also tried, but it never clicked. I went to Vienna, I went all the different software firms. It didn't happen. I don't because God didn't wanted me to join that. He had really a separate plan. Because I didn't knew about the word at that time. I was just going for some retreats here and there, just few. But it, I did not even dream of that I will land up into a teaching profession. And two of my this like I struggled so much to get a job in a software firm, even to teach also. Okay. And then finally, through one neighbor, like she just happened to tell my mother, "What is Fiona doing? Why don't you tell her to do some training course?" Okay. Who's Fiona? My second name is Fiona. Arey, we always call you as Anna. Yeah, I loved Anna actually because till college I was known Fiona only, and then I changed it to Anna. This, okay. So she told, and my mother also insisted like, why don't you go in for teaching? You answer the B.Ed exam, but I never gave it. Like it was just like okay, I'll try it. It was not of my free will as such. From willingly, I wouldn't do it. So I answered B.Ed, but it didn't click because the combination which I took was math science. You had a very competition. It was a competitive subject. Like competition was very tough to get into Nirmala's because and I never showed interest in that. So it happened. Okay, I got one job as a teaching as an instructor in one of this computer institute. That also I wasn't very happy. So just when I didn't like the person, that owner was, meaning he was a different kind of bullying sort of this thing. So I told my mother, I'm not doing. I'll better stay home. Okay. So I didn't know what was like. I was really frustrated, discouraged completely. I know I did, and I was at one time I was so much proud that I did my BSc Computer Science. That pride had come in me. So God had to bring me down. He had to really put me like bring like make me realize that this is not a thing, and that I had to really understand. I had to really come out of it. And so after 3 years, I answered the DED this interview. I passed it, and I got into training. I did my 2 years diploma course in tailoring, and very immediately I got offers for teaching school like shortly like in Britos also I had got offer. It was a very it was 3 months. Then I got an offer in Team St. Anne's School for 6 months. So I opted for it because it's 6 months. And side by side, I applied for this diocesan school, and luckily I was selected in the first shot only. So when I came uh, teaching was not really in my dream at all. I wanted in the beginning to be something as a doctor and then some software programmer, but it didn't happen. So that very time, like God made me realize, like it was not your choice. It was not what you wanted, but what I wanted you to do. That Jeremiah 29:11, like it came to reality in this past years, like from 2007 till now. I am very happy like in this teaching job, and I love. It's not because that I love children, but God had a plan for me, and it was fulfilled. So that is was like, and the Holy Spirit was inspiring me. Why don't you tell this, testify about this? Because I never thought it about Jeremiah 29:11. I never heard it. It's only when I started the word just 2 years back, and this how God has a plan for you in your life. Even though you may try to do it, but it hasn't happened. You have to come back.
It's like God makes a way for you, and God, like you have to go through some trials, some test. Then only like you succeed us. And it really like I had to completely come down from my this pride. Like no, I really had to break all that the shackles. Like no, that. It's, Jesus Karga, praise God. Beautiful, beautiful, beautiful. Thank you, Anna. आमची भाशेन क्विकली सांगता ही भयण म्हणटा जेन्ना ती शिकताली इस्कॉलान तिका कंप्युटरान वचूंक जालें सॉफ्टवेअर करूंक जाल्लें पूण कितें जालें इतली शिकोन तिका आतां ती उर्बा नासली कंप्युटरान वचपाक आमी शिकता न्ही आमी म्हणटा इंजिनियरींग करता दोतोराचें शिकता टिचराचें शिकता आर्किटेक्टाचें शिकता इंजिनियराचें शिकता पूण सगळो कोर्स केल्या उपरांत म्हाका तें काम करपाक बरें दिसना आनी तिच्या जिवितान अशेंच घडलें आनी कितें घडलें की जेन्ना तिणें तो कंप्युटर कोर्स हो केलो आतां तिका उर्बा नासली खोशी नासली तें काम करपाक आनी देवान तिच्या काळजान हें येवजिलें की आतां ती एक टिचर जातली म्हणजे तें BEd करतली एक अशें कोर्स करतली आनी कोत्ताना ती कोत्ता पूण आजून तिका सामकी सजमण येना की एक दीस टिचर जातली म्हणून पूण एकदां जेन्ना तिणें कोर्स केलो आनी ती आतां BEd केल्या उपरांत तिका आतां खूब ऑफर मेळोंक लागले सर्वीस मेळोवपाक इस्कॉलान शिकोवपाक आनी तिका जाय आसलें शिकोवपाक एका आमच्या डायसीन म्हणजे आमचे डायसीन स्कूल ह्यो आसतात न्ही आतां आमचे खूब डायसीन स्कूल आहा थोडे प्रायवेट स्कूल आहा डायसीन स्कूल आहा तिका डायसीन स्कूलान जाय आसलें तेजे पयलीं तिका सेंट एंड थिवीज मेळ्ळें 6 म्हयन्याक पूण शेगीत तिका हें परमनंट जॉब मेळ्ळें ऑक्झिलियम पणजे ती रावता पर्वरी पूण आतां ती आतां कितलीं वर्सां जालीं 15 वर्सां 15 इयर्स म्हणजे आतां 15 वर्सां ती आतां भुरग्यांक शिकयता ती म्हणटा म्हाका भुरगीं इतली बरी लागना पूण देवान म्हज्या काळजान त्या भुरग्यांक शिकोवपाक इतली खोशी घाल्या की जेन्ना हांव सकाळीं उठ्ठा उर्बेन तिचो शिकोवपाक येता आनी कितलीं भुरग्यांक तिचो आतां पिकोणूय मेळटा फकत शिकून मेळना हिस्ट्री जियोग्राफी आनी कितें सब्जेक्ट शिकयता ती पूण ताका देवाचें उतर म्हणटा तुमी हांगा नवी आयल्यान पूण 3-4 म्हयन्या पयलीं म्हाका दिसता 6-7 म्हयन्या पयलीं एक भुरगो तिच्या इस्कॉलान असो मन्नाची तोरीन पावलो GMCन आनी ती गेल्ली आनी तिचो मागणें केलें आनी आयज तो भुरगो सामको जीव आहा तिची माय आतां कुवेट गेल्या पूण तिका सारकी पिकोणी मेळ्ळी कित्याक तें उतर जें तिच्या काळजान आसा तिचो पिकोणी ती मन्नाची डॉक्टरान सांगलें तिका जोर येयल्लो आपल्या तकलेन पूण तो भुरगो आतां वाचलो तो आतां बरो आहा आनी म्हाका दिसता तुजो डॅडी घेवन येतलो माय आतां कुवेट गेल्या वय की ना म्हणटच आतां ती फकत आपली सब्जेक्ट शिकयना पूण ताका देवाचें उतर शिकयता ताच्या पांय मांय जेन्ना पांय मांय येता आपलो रिपोर्ट घेवपाक ती आतां सांगता मोगान सांगता फकत हिस्ट्री जियोग्राफी सांगना भुरगो कहो कोत्ता कितें कोत्ता कित्याक तो मोग जो शिकोवपाक हा तो देवान तिच्या काळजान ओतयला आनी देवाची येवजण ह्या वेळार तिच्या जिवितान चलता कॉमर्स केल्लें कंप्युटर शिकपाक पूण आयज ती आतां भुरग्यांक शिकयता पूण जें कोत्ता तें उर्बेन खोशेन आनी मोगान कोत्ता जेजू कारगांव ह्या भयणी पासत आमी जेजू कारगांव आनी वाटाणे जेजू कारगांव म्हणटच आयज आमी शिकोवन कॉमर्स करया आनी आयज हांव तुमकां सगळ्यांक भावार्थाचो कायदो शिकोवंक सोदता द लॉ ऑफ फेथ म्हणटच म्हजी मिसेस आतां मेलनी इंग्लिशीन वाचतली तेजे उपरांत आमचे भाशेन वाचता आनी तुमकां सजमणी दिता एक फाटी आमकां सजमणी मेळ्ळी तेज्या उपरांत ह्या उतराची जी सजमणी आमकां मेळ्ळ्या त्या उतरा वरवीं जो लोकांक पिकोणी जाय कितें बरें जाय देवाचें तें आमी आतां घडोवन हाडटले सजमणी मेळ्ळ्या उपरांत when we understand the law of faith then we will practically apply the law of faith आपल्या बिश्टे आमी जर कोणाक सांगलें अरे सोडियम आनी क्लोरायड मिक्स करीत जाल्यार तुका मीठ मेळटा ओ तूं आतां शितान मातशें मीठ घालीत जाल्यार बरो गोस्त येता बिश्टे सांगल्यार गोस्त येता तें शीत रांदूंक जाय तेजे उपरांत मीठ घालिनासतना खावंक जाय आरे गोस्त ना मागीर तें मीठ घाल्या उपरांत तेन्ना गोस्त येता जेन्ना म्हाका सजमणी मेळटा आतां तें मीठ घालता तेन्नाच त्या शीताक गोस्त येता वय की ना
तेच भाशेन जेन्ना देवाच्या उतराची शिकवण मेळटा म्हाका सजमणी मेळटा त्या सजमणी वरवीं म्हाका देवाचें सगळें बरें फावो जाता. आमेन. पळय इतले पयलीं ती आमची माय खंय पळयताली म्हाका आतां म्हणटा पळय तुज्या तोंडार इतलो हांसो येता. हांव सजमलो तिचो पूत हांगा घोवायकी दितलो कित्याक काल म्हाका सांगतलो माय येवची ना. प्रेसली तूं सांगूं सोदताय म्हाका सांगूं सोदताय कित्याक माय खंय येयल्या ती येवपाक तयार नासली. तुका कितें तुज्या जिवितांत कितें घडलां? कम 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 हांव सजमलो तुजी टेस्टिमनी येतली तुका तुका कितें प्रॉब्लम आसलो? I had arthritis, detected rheumatoid arthritis 3 years back. So I was working on the ship, so I used to get swelling on my hands and shoulders. I could not lift my shoulders. I could not close my face. It was pain so unbearable, like could not touch even lift the mobile and see the call. It was so bad. So I was signed off, and last 3 years before pandemic I was signed off. So after that, my friend Tariq from UK told me to just call father. So after that, brother prayed over me and gave me the word of God. And after that, I'm completely healed of arthritis now. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. And secondly, about my mother, I was very doubtful about she would be traveling so far, and today being feast in Patrota, Our Lady of Rosary, I thought she would not come. So I told my wife we'll go mass early morning 6 o'clock, and I will go 7 o'clock. So that's why we got a little bit late. So I just told her yesterday that we'll go for the retreat. She asked me where and where. I said, you just come with me. And brother gave me the word of God, like say, thank you Jesus, praise you Jesus, for sending my mother for the retreat. So that's how Jesus sent my mother for the retreat. प्रेज गॉड. जेजू कारगा मुठूस माय तूं हांगा हाय कित्याक तुज्या पुतान इतले पावरफूल मागणे केले. आर्गान बाकांनी जेजू दिली पयलींच तूं येवचे पयलीं आनी देखून ते फेस्त सोडून तूं हांगा येयल्या. सान्नां वडे म्हणल्यार सोड सान्नां वडे. सान्नां वडे सोड. हांव आतां बरें जेवण खातली देवाचें उतर खातली. हय की ना? कशी आय तूं हांगा पावपाक? वा तुजे आतां सान्नां वडे भिजर रावल्या तुजो पातळ फेस्ताचे. आं जेजू कारगा. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. तर आमी आयज भावार्थाचो कायदो शिकोया आनी आमी पयलीं इंग्लिशीन वाचूया मागीर आमचे भाशेन वाचता. ओके. मार्कूचो 11वो विस्वोर वोड 12 ते 14 पर्यंत आनी तेजे उपरांत 20 ते 25 पर्यंत. लेट्स रीड इट इन इंग्लिश प्लीज लाउडली. And on the morrow, when they were coming from Bethany, he was hungry. And seeing a fig tree afar off, having leaves, he came, if happily he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. And Jesus answered and said unto it, no man eat fruit of thee hereafter forever. And his disciples heard it. Verse 20 onwards. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, calling to remembrance, said unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursed is withered away. And Jesus answering said unto them, have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he says. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them.
And when you stand praying, forgive if you have aught against any, that your Father also, which is in heaven, may forgive you your trespasses. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमचे भाशेन वाचता. मातशी कान दिवन मातशी आयकात, कित्याक आयज ह्या उतराची सजमणी मेळत जाल्यार आमचें जिवीत आयजतान बदलतलें. आयकतात तुमी? ह्या उतराची आमकां सजमणी मेळत जाल्यार आयजतान आमचें जिवीत नवें जातलें. आयकात बरे भाशेन. मातशी सान्नां वड्याचेर मातशी चिंतीत दवरनाका नाका फेस्ताचेर. आयज तूं सान्नां वडे खायना जाल्यार आयज तुका देव एकदम बरें जेवण दितलो. आयज देवाचें उतर जेन्ना आमी आयकता तें जेवण सान्नां वडे बरोवन एकदम बरें. वय की ना माय? जेजू कारगा. दुसऱ्या दिसा बेतानीथान येताना ताका भूक लागली. कोणाक भूक लागली? जेजूक भूक लागली. पयसथान ताणें एक पालोलेलें अंजिराचें झाड देखलें आनी कितेंय फळ मेलोत काय म्हूण तो पळोवन गेलो. पूण पानां बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना. तर तो अंजिराचो काळ न्हय आसलो. आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हणलें, ह्या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावं. आनी तो अशें उलयता तेंच शिसांनी आयकलें. आयकात बरे भाशेन. दुसऱ्या सकाळीं हें केन्ना घडलें? समजा आयतार दीस ताणें हें सांगलें. आतां दुसऱ्या सकाळीं म्हणजे कितें? सोमारा दीस. दुसऱ्या सकाळीं तेवशिल्यान वेताना तें अंजिराचें झाड पालोन थान सुकलेलें ताणें देखलें. आयतारा दीस ताणें तें झाड कोयें पळयल्लें. आयतारा दीस तें झाड कोयें आहलें. ताका पानां आसलीं. आमी पळोवया. अंजिराच्या झाडाक कितें आसलीं? पानां आसलीं. पानां आसलीं की ना? तें जिवें आसलें की ना? आतां पळयात. दुसऱ्या सकाळीं तेवशिल्यान वेताना तें अंजिराचें झाड पालोन थान सुकलेलें ताणें देखलें. कम रेचल कम. प्रेज गॉड. पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हणलें. आयकात बरे भाशेन. पेद्रून उगडास करून. कित्याक उगडास येयलो पेद्रूक? कित्याक जेजून त्या ताचे पयल्या दिसा कितें म्हणलेलें? जेजून कितें म्हणलेलें त्या झाडाक? देखून हांवें तुमकां सगल्यांक बरे भाशेन आयक म्हूण सांगलां. जेजून कितें म्हणलें? आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हणलें. कोणें? जेजून. ह्या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावं. आनी तो अशें उलयता ताचें शिसांनी आयकलें. म्हणटच दुसऱ्या दिसा पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हणलें. उगडास कितें केल्लो ताणें? जेजून त्या पयल्या आदल्या दिसा कितें म्हणलेलें तें. वय की ना? पळय राबी म्हणजे गुरुजी, तुवें शिरापलोलें अंजिराचें झाड सुकून गेलें. काल झाड जिवें आसलें. आयज तें सुकोन मरोन गेलां. काल सामकें बरे भाशेन जेजूक पळयता. केलो मरे राडो तुका? केलो मरे फुटींग केलो मरे तुका? तूं आयल्लोय अंजिराचें फळां खावपाक. तुका कितें मेळलें? फकत पानां मेळ्ळीं. वय की ना? अंजिराच्या झाड सुकोन गेलें. जेजून जाप दिली, देवाचेर भावार्थ दवरात. हें हांव तुमकां खरें सांगतां. कोण उलयता? जेजू उलयता. कोण आपल्या काळजांत दुबाव धोरिनासतना आपूण मhonntat तें जातलें म्हूण भावार्थ धरून ह्या dongrak म्हणीत, हांगासोल्लो उठ आनी doriant वच, तें ताच्या सोरीं ghòddtelem.
एक तर जेजू अंजिराच्या झाडा कडेन उलयता. आतां आमकां म्हाका दिसता जेजूच्या तकलेक कितें जालां, पयलो अंजिराच्या झाडा कडेन आतां आमकां सांगता कोणा कडेन उलोवपाक, दोंगरा कडेन उलयता. तुमी केन्ना दोंगरा कडेन उलयल्यात? गोवान बायलेक उलयला म्हाका दिसता. बायलेन गोवाक सांगला पूण आमी केन्ना दोंगरा कडेन उलयता? हांव विचारता तुमकां, डू वी स्पीक टू द माउंटन? डू वी स्पीक टू द ट्री? वी स्पीक टू वन अनदर. आमच्या सुण्याक पासून आमी उलयता पूण दोंगरा कडेन उलयना. आनी जेजू आमकां सांगता आयज तुमी कोणा कडेन उलोवंक जाय? कोणा कडेन उलोवंक जाय? आयकात. हांगासरलो ऊंट आनी doriant वच ते ताचे सुरीक ghòddtelem. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमी प्रार्थून मागशात तितलेंय तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ धरात आनी तें तुमचें जातलें. निमणी वोड 25वी वोड. आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसो तितलेंय बोगसात आनी तुमचो सोर्गीचो बाप tumcheô-i चुकी बक्षितलो. जेजू कारगां. जेजू कारगां. परतून आमी वाचूया, हाची शिकवण घेवया. दुसऱ्या दिसा बेथानीथान येताना ताका भूक लागली. तुमकां सगळ्यांक भूक लागता? सान्नावडे खातीली आयज तुमी? ब्रेकफास्ट केल्या सगळ्यांनी? हांगा सगळ्यांनी नाश्तो केला की ना? नाश्तो केला. जेजूकय भूक लागली. कित्याक जेजू भूक लागली? देव तो, ताका भूक लागतली. देवाक भूक लागता? ब्रदर, देवाक भूक लागता? जेजूक भूक लागली म्हणटा. जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येयल्लो देव तो, पूण संवसार को आयलो देवा भाशेन येयल्लो मनशा भाशेन येयल्लो. ताकाय भूक लागताली, ताकाय ताण येताली, ताकाय न्हीद जायल्ली, ताकाय घाम सुट्टालो, तोय थकतालो आमचे भाशेन. म्हणटच तो जेन्ना ह्या संवसारान येयल्लो मनशाच्या रुपान येयल्लो. वय की ना? वय की ना भाव भयणीनो? हांव कित्याक हें विचारता, कित्याक फुडें आमकां ही सजमणी मेवतकूच ती सजमणी मेवतली आमकां. दुसऱ्या दिसा बेथानीथान येताना ताका भूक लागली. पयसतान ताणें एक पाललेलें अंजिराचें झाड देखलें आनी कितेंय फळ मेळत काय म्हूण तो पळोवंक गेलो, पूण पानां बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना. हांव तुमकां विचारता, तुमकां आतां भूक लागल्या जाल्यार आमच्या भायर आतां आंब्याचीं झाडां आसात. पळय तुमी भायर पळयात, हांगा एक आंब्याचें झाड आसा, फुडें आंब्याचें झाड आसा. तुमकां भूक लागत जाल्यार तुमी आतां आंबे खावपाक येतले झाडाचेर? ते तुज्या मनान हा म्हणून काल न्हय काल म्हणून आतां समजली तुका. आतां जेन्ना तो आंब्याचो काळ न्हय, तूं आंबे खावपाक तुजी भूक मारपाक तूं आतां आंब्याच्या झाडा कडेन वयची नाय. ऑक्टोबरान कोणें आंबे खावपाक वचना. वय की ना? Does anybody go to eat mangoes in the month of October? पूण केन्ना आमी पोवंक वेतले आंबे खावपाक? मार्चान, एप्रिलान, मायान. पूण मार्चान, एप्रिलान, मायान आमी आंबे खावपाक वेचत जाल्यार तेजे पयलीं त्या झाडांक कितें जाता? कितें जाता? फुलां येतात. वय की ना? जेन्ना त्या आंब्याच्या झाडाक फुलां येतात, त्या फुलां केन्ना येतलीं? आतां डिसेंबरान, जानेरान, केन्ना नोव्हेंबरान पासून येतात. आतां मांकुरादाचे आंबे तुका फेब्रुवारीन पासून म्हणजे फुलां केन्ना येतात? पयलीं येतात. म्हणटच आंबे मेवचे पयलीं, फळां मेवची पयलीं ताका त्या झाडाक कितें येता? फुलां येतात. तेन्नाच की आमी जाणो की ते आंब्याक झाडां जातलीं, आंबे जातले. वय की ना? तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना एका अंजिराच्या झाडाक फळां येवंक जाय तेन्ना त्या अंजिराच्या झाडाक पानां येतात. जेन्ना पानां येतात तेन्ना पानां बरोबर फळूय येतात. आयकतात तुमी? बायडा तूं म्हणून परतून म्हणटली तो काळ नासलो, पूण जेन्ना त्या झाडाचेर पानां आसात, पानां बरोबर त्या पानां बरोबर फळूय येता. म्हणजे अंजिराच्या झाडाची तो स्वभाव, म्हणजे द नेचर ऑफ अंजिराचें झाड, फिग ट्री इज, जेन्ना पान आहात अंजिराच्या झाडाचेर
पानां बरोबर फळूय आसूंक जाय. आयकतात तुमी? जेन्ना आंब्याच्या झाडाक आंबे जायत, आंब्याच्या झाडाक कितें येवंक जाय? फुलां येवंक जाय. सगळ्या झाडांक फुलां येतात. म्हणल्यार आतां फुलां येवंक ना जाल्यार आमी खंयसर वेतले? शिराक घालतले आमी? घालचे ना न्ही. कित्याक त्या वर्सा फुलां येवंक ना. आमी कांय चिंतिना चड. फुलां येवंक ना म्हणून हे फावटी आंबे भरले. आनी जर आमी त्या फुलां येवंक ना जाल्यार आमी आपल्याच्या म्हयन्यान त्या झाडा कडेन आमी वतले म्हणल्यार आमी पळोवंक वतले आमी ना. म्हणटच जेन्ना जेजू त्या झाडा कडेन गेलो अंजिराचें फळ खावपाक, तो जाणो आसलो की त्या अंजिराच्या झाडाक पानां आहात म्हणून. आनी जेन्ना पानां आसात तो जाणो आसलो की पानां बरोबर फळूय आसतले म्हणून. समजल्यात तुमी? डीड यू अंडरस्टँड? पळय भाव भयणी, हांव तुमचें मातशें स्लो सांगता कित्याक म्हाका सोजमणी जाय. जेजू देव तो जाणो. आमी सगळे ह्या गोंया आमी ज्या झाडाक फुलां ना आमी त्या झाडा कडेन आमी आंबे खावपाक वचिना कित्याक त्या झाडाक फुलां येवंक ना. तेच भाशेन जेजू आतां त्या अंजिराच्या झाडाक कित्याक आपली भूक मारपाक गेलो? कित्याक त्या झाडाक पानां आसलीं आनी पानां बरोबर फळूय वचूंक जाय आसलें. आतां तो थंयसर तें फळ खावपाक वेता. जेन्ना तो थंयसर फळ खावपाक वेता थंयसर ताका फळ मेळना. समजा एका झाडाक तुमी फुलां आयल्यान ती पळयलीं आनी थोडे 3-4 म्हयने तुका फळ मेळोंक ना. तुमी कितें म्हणटले? वर्साच्या वर्सा फुलां येतात पूण कांय फळ मेळोना. तुमी कितें करतले त्या झाडाक? तुमी थंयसर धरतले हें आमचें एक झाड एकदम सोबीत झाड, फुलां येता पूण फळां दिना. तुमी आयकता न्हू कितें म्हणटा तें? झाडाक फुलां येतात पूण फळ मेळना. अंजिराच्या झाडाक पानां येतात पूण फळ दिना. आतां असल्या झाडाक कितें म्हणटात? करेक्ट. असल्या झाडाक कितें म्हणटात? डोंगी म्हणटात. हिपोक्रेट. जेन्ना हांव म्हणटा हांव हें करतां तो हें करतां, उलयतां खूब वस्तू पूण म्हज्यो कन्यो दुसऱ्यो. हाका मनशाक कितें म्हणटात? डोंगी म्हणटात की ना? मागीर तुका पळयता पळय कित्याक पळयता डोंगी म्हणटात की ना मागीर? आतां हांवें तुका सांगलें तूं बरी खेळाय ना मागीर भायर गेलो कसली रे बाय तुका बरे भाशेन तुज्या फुड्यान सांगलें काय बरी सोबीत बायल कितली गोश्ट करून येयल्या आनी तेज्या वांगडा हांव दुसऱ्यांक सांगता कसली रे बायल. हांव असल्या मनशाक कितें म्हणटा आमी? डोंगी म्हणटा, हिपोक्रेट म्हणटात. हांव तुज्या तोंडार एक सांगता पूण तुज्या फाटल्यान दुसरें सांगता. हांव एकाक सांगता अहें करतलो, हांव एकेच पाटीन रावतलो, देवा कडेन वतलो, ह्या देवा कडेन वतलो, त्या देवा कडेन वतलो आनी जेन्ना सगल्या देवाक सांगून मागीर हांवें कितें करतलो? हांव कितें करतलो? डोंगेपणां करतलो. वय की ना? म्हणटच जो लोक कोत्ता तांचो स्वभाव आमी करुया. हांव विचारता तुमकां डोंगी कोण? एक उलयता कोत्ता दुसरें आनी देवाक बाकी मानता, बाकी मनीस मागता पूण देवाक डोंगी केन्नाच मानना. आयकत भाव भयण हांव कितें सांगता तें. तूं बाकी जाल्यार देव तुजो मोग करता कित्याक तो जाणो एक दीस तूं शेवट मान आयकतलोय, तुका सोजमणी मेवतली आनी तूं आतां देवाचो पूत देवाची धूव जातलोय. पूण जो कोण डोंगी आहा न्ही तो फकत सांगता हांव देवाचो मोग करता, हें करता, मागणें करता, मिसाक घेता, तेर्स करता, हांगा पयशे दिता, हांगा दुडू दिता, हें दिता तेन्ना आनी म्हजो फोटो येता सगळ्या पिक्चराक कितलो बरो मनीस तो. पूण काळ जातना हांव दुसरेंच करता, म्हजें चिंतप एकदम वायट आहा. असल्या मनशांक डोंगी म्हणटात. देवाक डोंगी एकदम मानना. Are you listening? God hates hypocrisy. He may love a hypocrite, but he hates hypocrisy. ऐकता तुम्ही? हॅलो, तुम्ही रागार जाले म्हणजे हांव तुमचे कडेन उलोवंक सोदता वय की ना? तुम्ही म्हाका अशें पडत की आमी बऱ्या जाग्यार येवंक ना. हांव विचारता तुमकां
देवाक डोंग्या पण एकदम मानिना. तो डोंग्या लोकांक पयस सोदता. देवाचें कांयच तुका बरें जावचें ना. तुम्ही जाणो जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो, कोण डोंगी आसले ते? फारिस्यो. फारिस्यो 5 पाटी मागणे कोत्ताले. ते उपास कोत्ताले. ते आपले पयशे दूड दिताले. सगळ्यांक सांगताले हांवें पयशे दिल्या. सगळे लोक अरे कितें. तेच्या उपरांत सगळे बरें काम कोत्ताले. कायद्या प्रमाणे चलताले. पूण तांची काळजां कसली आसली? कुसकी आसली. आनी जेजू तांकां साल्वार करूंक पावना. त्या लोकांनी सगळ्या लोकांक धर्म सारको केलो. They did better than everybody else in the religion. पण तांची काळजां दुसरी जाली. कित्याक जे कोत्ताले ते फकत आपली ओडवीक दाखोवपाक, दुसऱ्यांक दाखोवंक की ते एकदम शांत आसले म्हणून देखून देव जेजू तांकां पयस दवरता आनी तांकां साल्वार करूंक पावना. पूण जो कोण ते टॅक्स कलेक्टर आसले, जे लोक पातकी आसले, ते जाणो आसले की ते पातकी म्हणून जेजू येता तांकां सांगता हांव तुमचो मोग करतां, हांव तुमची पातकां बक्षितां. ते येताले जेजू कडेन भोगसणे मागून आनी ते आतां साल्वार जाताले. आयकतात तुमी? म्हणटच आमी आमच्या जिवितान आमकांच विचारुया. हांव खरें जें आयकतां तें हांव करतां, जें हांव उतरां उलयतां तें हांव करतां, हांव एक सांगतां दुसरेंच करतां. आनी असलें आमी चिंतप करीत जाल्यार देवाक तें मानना. आयकात बरे भशेन भाव भयणीनो. आमी एक दीस देवा बरोबर सासणाचें सूख भोगूंक जाय. आयकतात तुमी? आमी सासणाचें सूख आमी केन्ना भोगूंक जाय? आमी एक दीस सासणाचें सूख भोगूंक जाय. कोणा बरोबर? जेजू बरोबर. आनी जो कोण डोंगी आहा तो केन्नाच साल्वार जावचो ना. तो केन्नाच एक दीस स्वर्गाच्या राज्यान भितर सरचो ना. पूण जो कोण देवाच्या उदर तुका कांय म्हणूंक जायना बरें न्ही? ओगी राव. पूण एक पाटी तुवें म्हणलें हांव कोत्तलों, एक पाटी म्हणलें हांव अशें कोत्तां, तूं कोर जें तुजें उतर सांगता. तुजें उतरां आनी तुज्यो बोन्यो बरोबर आसूंक जाय. देवाक असलो लोक मानता. हांव तुमकां आतां विचारूंक सोदतां. जेजू मातवाच्या 6 विसवर, Matthew chapter 6 verse 13 I believe, about prayer. Can we go to Matthew chapter 6 verse 13? This is concerning prayer. Matthew chapter 6. Quickly. Concerning prayer. Yeah, with the whole thing. Only start the first line. First line, no? And when thou pray, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the street, that they may be seen of men. Jesus. Verily I say unto you, they have their reward. ऐकात आमचे भाशेन वाचता. आनी तुमी मागणे कोत्तात तेन्ना डोंग्या सारकी जावं नाकात. कितें म्हणलां जेजू? तुमी मागणे कोत्तात तेन्ना डोंग्या सारकी जावं नाकात. कोण मागणे कोत्ताना डोंग्या भाशेन जावंक पावता? हॅलो? जो कोण मागणे कोत्ता तो डोंगी जाता? हांव विचारता तुमकां. When you pray, don't pray like the hypocrites. म्हणटच आमी जेन्ना मागणे कोत्ता आमच्यान डोंग्या भाशेन मागणे करूंक जाता? आमी जेन्ना आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आसा आमी कोणाक सांगता आमी अशें कोत्तेलें हांव तशें कोत्तेलें हांव. पूण ताच्या मनान ताच्या काळजान आनी कितें आहा? पळय हांव तुका सांगता बाबा अशें कर तशें कर सगळें सांगता. पूण म्हज्या काळजान तें अशें करपाक म्हाका नाका. आयकता तूं? हांव डोंग्या भाशेन उलयतां की अशें जावंक जाय, सांगताय अशें जावंक जाय, पूण म्हज्या काळजान म्हाका खुशी ना. असल्या मनशांक कितें म्हणटात? डोंगी म्हणटात. कित्याक? डोंगी जो आपल्या काळजान आहा तो आपलें तोंड उक्तें करून म्हणटा, सत्य सांगता.
कित्याक काळजान आसा तेच उलयता पूण ताच्या काळजान दुसरेच आहा पूण उलयता दुसरें. असले मनशाक कितें म्हणटात? हिपोक्रेट, डोंगी म्हणटात न्ही. तेच भाशेन जेजू म्हणटा जेन्ना तुमी मागणें करतात ढोंग्या भाशेन मागणें करिनाकात. जेजू तूं एकदम बरो दिव, काकूतकार, मोगाळ, इतलो बरो दिव. हा हा जेजू 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 जेजू. भायर वेतकूच हो जेजू खरेंच मोगाळ, हो खरेंच काकूतकार. कोण येयलो म्हजे राड, कोण हांवें मागणें केलें काकूतकार. तो काकूतकार जाल्यार तुवें ताची काकूत तुवें आपणायल्या की ना? हांव विचारता तुमकां, तो काकूतकार जाल्यार तुवें बिश्टील देवाक सांगलें तूं काकूतकार दिव, यू आर मर्सिफूल. तुवें मर्सिफूल देवाक म्हणलें जाल्यार तुवें ताची 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 काकूत तुवें आपणायलें की ना? देखून तो तूं मोगाळ दिव, तितलो तो काकूतकार दिव न्ही. आनी तुवें ताची काकूत तुवें आपणायल्या जाल्यार तुवें भायर वचून काकूत दिवंक नाका? हांव विचारता तुमकां. आयलें बिश्टें मागणें केलें. आतां सोय आहा, भाडा 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 भटा भाशेन मागणें केलें. तें आमी आतां तुमी जाणो कितले फाटी भट जे जाता न्ही ताचें कितें आहलें तें फोन हें मायक घालून घडा घडा घडा. कितले फावटी आमी टेस्ट करतना घडा 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 करना कित्याक? मोहन आहा खंयचो? त्या बिरयानीचेर. मोहन आहा त्या सान्न्या वड्याचेर. आतां आमची माय आतां ह्या वेळार आयकता, हांगा आहा, तिका आपल्या पुतान हाडल्या. पूण ती आतां म्हणटा अरे हाचें कितलें जातलें, आतां 12 जायत येयलीं, आमचे सान्न्या वडे आमकां फेस्ताचे मेळचे ना. तूं चिंता न्हय म्हूण? तूं सान्न्या वड्यावर चिंती न्हय म्हूण? आतां कांयच तुज्या मनान सान्नां वडे ना. सारकें न्ही? सोत तें सारकें. आतां जेवण मेळटा, आतां बरें जेवण मेळटा तुका ना. अशी म्हणटा म्हाजी तोकली आजुनूय हालोंक ना सारकी. पळय हांव कितें म्हणटा भाव भयणीनो, आमकांच बरी भाशेन हांव तिका बिश्टी फुडें बसलें म्हणून तिका गोड दवरलें. आमी सगळीं शिकोंक सोदता, वय की ना? हांव एक दीस तशेंच भाशेन आसलो, बसतालो इगर्जेर, मिसाक घेतालो, न्हवेराक घेतालो, सद्दां मिसाक घेतालो आनी देवाचें उतर आयकता, सगळें आयकता. पूण आयकता फकत कानार. भायर गेल्या उपरांत जेन्ना आमी नश्ट केल्या उपरांत मागीर दनपार जेवपाचें. नश्ट आनी जेवण जावचें पयलीं आमी कितें करता? आमी आमचेंच करता. मीस जाल्या उपरांत कितें आमी भायले आयल्यान कितें खबरो हाच्यो जाय, आरे तो मरे तो शेजारी, तो आनी मरे आनी तो घरकार मरे जाता आनी क्लासार आनी ती बायल मरे बिश्टी कांय काम करना, बिश्टी बसल्या थंयसर. कसल्यो आमच्यो खबरो. पूण आमी आयल्या देवा कडेन व्हडले व्हडले मागणे केले. रोडल्या आनी भायर वचोन सगळें आमी दुसरेंच केल्या. असल्या मनशांक कितें म्हणटा हांव? आनी जेजू म्हणटा ढोंग्या भाशेन मागणें करिनाका. ढोंग्या भाशेन मागणें करिनाका. खरेंच जेजू तुजो काकूतकार दिव जाल्यार, खरेंच तुजो मोगाळ दिव जाल्यार हो मोग तुवें आपणायला जेजू कडसून, ही काकूत तुवें जेजू कडसून आपणायल्या जाल्यार हो मोग दुसऱ्यांक दाखय. ही काकूत दुसऱ्यांक दाखय. कित्याक तो तुजो काकूतकार. जें तुवें आपणायलां तें तुज्यान दिवंक जाता. यू कॅन ओनली गिव वॉट यू हॅव रिसीव्ड. यू कॅनॉट गिव वॉट यू हॅव नॉट रिसीव्ड. आयकात बरे भाशेन बाबा, म्हजे कडेन कितें आहा? तूं आतां म्हजे कडेन येत जाल्यार 2 करोड रुपया दी म्हणून दिशी जाल्यार म्हाका म्हणशी जाल्यार म्हजे कडेन आहा. आतां समजा तूं आमच्या MLA कडेन वचत जाल्यार 2 करोड दी, तूं तो टाक करून दितलो. घे कितले 2 मागले 3 दिता तुका. दिवचो ना? दिवचो ना? ताचे कडेन आहा मरे बाबा, दिवचो ना? दिवचो ना. कित्याक? कित्याक दिवचो ना? आहा ताचे कडेन. कित्याक तें दिवपाचें ना, फकत दिवपाचें. आयकतात तुमी? म्हजे कडेन आसत जाल्यार बरें आहा, पूण तें दिवपाक हांव केन्ना दितलो? हांव केन्ना दितलो? आसत जाल्यार हांवें तुमकां आतां सांगलें MLA कडेन इतले करोड आहा, ताचे कडेन 3 ना, तुवें एकूच मागलाय, तो तुका दितलो? आहा आसुनी जाल्यार दितलो? दिवचो. कोण दितलो तुका? ज्या कोणा कडेन हाच तें हाच ज्या कोणाचे काडीस हात दिवपाचे.
जेन्ना हांवें देवाचो मोग आपणायला तेन्नाच की म्हज्यान दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाता. जेन्ना हांवें देवाची काकूट आपणायल्या तेन्नाच म्हज्यान दुसऱ्यांक काकूट दिवंक जाता. When I receive the love of God, when I truly have received Christ, when I truly received the Holy Spirit, then only I can love even my enemy. I can love my neighbors. I can love that difficult spouse. I can love my difficult children. I can love my mother-in-law, father-in-law, in-laws, outlaws, everybody I can love. Because for me, doesn't matter what they have done to me. What matters is whom I have with me. It doesn't matter what I have. मुझे कड़े कितें हा तें चड गरजेचें न्ही. मुझे कड़े कोण हा? कोण हा आमचे बरोबर? कोण हा आमचे बरोबर? बायल हा, गोरकार हा, भुरगीं हा, बाटा बेसां हा, हें हा, हय की ना? हॅलो, म्हजी शिर्वीस हा, म्हजें व्हडलें घर हा, जेजूय हा. हॅलो, माय आमची म्हणटा हो आनी खिजो एक्टर येयला आमचे फुडें इगोर जेन वयतकच आमी फक्त शर्मा आयकता. ह्या भाशेन एक्टरा भशेन आमी केन्नाच आयकना. आसता हय की ना? स्वत की ना? जेजू भारता म्हणटच म्हज्यान कितें दुसऱ्यांक कितें दिवंक जाता जें हांवें आपणायलां कोणा कडसून? देवा कडसून. आनी तें आपणाव ना जाल्यार म्हजें तारण जावचें ना. एक दीस हांव स्वर्गाच्या राज्यान पावचो ना. हॅलो, तुका भाटां बेसां आसत, व्हडलें घर आसत, गाडयो आसत, व्हडलें नांव आसत, पूण जेजू ना जाल्यार कसलोच फायदो ना. You can have the whole world and not have Jesus. Is it possible? Is it possible? You can have the whole world and not have Jesus. Is it possible? 100% possible. Look at all our people today, all our ministers, all of you. Do they have Jesus with them? But don't they have gadi, shadi, madi, padi, fadi? Come on. Come on, I'm asking you. But when you have Christ, you will not only have everything, you will have enough to give also. When you truly have Christ. हॅलो, जेन्ना म्हजे कडेन जेजू हा म्हजे भितर, हांव पळयना म्हजे कडेन हा, म्हजें काळीज व्हडलें हा, हांव दिवंक पावता. तें हांव फकत म्हजेंच चिंतिना, दुसऱ्यांचें चिंता. केन्ना? जेन्ना खरें म्हजे कडेन जेजू हा. म्हजे कडेन खूब पयशे नासत, म्हजे कडेन भाटां बेसां नासत, पूण म्हजे कडेन कोण हा? जेजू. जेजू हा जाल्यार म्हजे कडेन सगळें. देखून जेजू कितें म्हणटा? जेन्ना आमी मागणें करता, आमी कोणा भाशेन मागणें करूंक नाका? ह्या भाशेन. तर जेन्ना आमी इगोर्जेन येता, आमी आमच्या घरा मागणें करता, आमी तेर्स करता, भटा भाशेन आमी आयजतान मागणें करपाक बंद करुया. केन्ना आमच्यान फकत जेजूक म्हणलें, आर्गां तुका जेजू ह्या नव्या दिसा पासून. आर्गां जेजू, हे वायरस चलतालें, इतलो लोक मेला, आजून हांव जिवो आहा. हें देवाक मागणें एकदम मानता. पूण तुवें देवाक म्हणलें, जेजू कापुतकार सोम्याम, व्हडले व्हडले मागणे केले, सगळे लादाई केली, सगळीं उतरां उलयली. कोणा भाशेन मागणें केली? ना. तें मागणें केला जाल्यार नो प्रॉब्लम, भायर वचून तें मागणें केलां तेंच कर. पूण व्हडलीं व्हडलीं उतरां उलयलीं, व्हडलें मागणें केलें आनी सगळ्यांक दाखयलें कितलो व्हडलें बरे भाशेन मागणें केलें. तें मागणें कोणाक केलें? लोकांक दाखोवपाक मागणें केल्या म्हणून. थँक्यू होली स्पिरीट. जेन्ना आमी मागणें करता तें दुसऱ्यांक दाखोवपाक की हांव काय बरें मागणें करता म्हणून. तें मागणें मनशांक केलां आनी देवाक केलां. जेन्ना हांव तुजे बायले कडेन उलयतां, हांव शेजाऱ्या कडेन उलयतां, हांव विचारता तुमकां, जेन्ना हांव म्हज्या बायले कडेन उलयतां, हांव शेजाऱ्या कडेन उलयतां, पूण शेजाऱ्यांक पासून आयकता, मीठ घालूंक ना, शेजाऱ्यांक पासून आयकता ना? आयकोंक जायना? हय? जेन्ना तूं तुज्या घरकारा कडेन घरकार तुजे कडेन उलयतालो, शेजाऱ्यांक कळटालें? कोण बायले कडेन व्हडल्या ताळ्यान उलयता?
हो म्हणटा मीठ घालूंक लायलें मातशें घाल कोणाक आयकता भायलेकूच आयकता शेजाऱ्यांक पासून आयकता पूण जेन्ना हांव मागणें करता हांव फकत देवा कडेन मागणें करता दुसऱ्यांक दाखोवपाक मागणें करता तुमी समजपाक ना जेन्ना मागणें करता हांव दाखोवपाक की हांव एकदम शांत देव जाणो तें मागणें हांवें केलां तें खरें कालझंतान केलां तें देवाक मांडलें तो हें मागणें केलां कित्याक हांव तें हांव जिवीत सारता म्हज्या जिवितान वय की ना पूण हांवें व्हडलें व्हडलें उतरां उलयलें मोगाळ देव काकुटकार सोम्या आनी मागीर दोळे वयर केले आनी दोळे बंद केले आनी मातशी दुकां वाडयलीं आनी बरीं नाटकां केलीं आनी लोक कितें मागणें करताय ब्रादर म्हणे म्हजे कितें मागणें उलयलें तें मागणें तांकां तुका शाबासकी दिवपाक मागणें केलां आतां आमी कांतार करता इगोर्जेन वचोन सोम्या काकू आनी मागीर मीस जातकूच लागलें अरे तुमी कितें कांतार उडयलें रे तुमचें गोंयर कितें रे सामकें थंड मरे तें तुमकां मनशाची शाबासकी मेळपाक तें केलां वा तुवें तें कांतार केलां तें कोणाक केलां पूण म्हाका मीस जातकूच म्हाका जाय तें लोकांचें आयकोपाक आनी तुवें बरे भाशेन कांतार कितें उडयलें रे आतां म्हाका दिसता तुमी बिस्पाच्या मिसाक हें करूंक जाय कांतार करूंक जाय जेन्ना पाप साहेब येतलो तुमकां तुमचीच कोयर घाली आमी तिजो कित्याक तुमचे मागणें सामकें थंड जालें तें मनशाक केलें वय की ना पूण जेन्ना तें हांवें कालझंतान केलें एकदम आयकोपाक बरें न्हय पूण तें कालझंत केलें कोणाक मानलें तें पूण आमी सदांच कितें करता तें तुज्या दोळ्यांक पासत तुज्या कानाक पासत वय की ना जेजू कितें म्हणटा डोंग्या भाशेन मागणें करूं नाका बरें फुडें वाचुया जेजू कारगांव देव आमकां कितें शिकयता आयज जेजू आमकां कितें शिकयता आयज भावार्थाचो कायदो जेजू कारगांव मार्कूचो 11 ओके पयस ताणें एक पाललें अंजिराचें झाड देखलें आनी कितेंय फळ मेळत काय म्हूण तो पळोवंक गेलो पूण पानां बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना तर तो अंजिराचो काळ न्हय आसलो अंजिराचो काळ न्हय आसलो जाल्यार त्या अंजिराच्या झाडाक पानां आसलीं म्हणजे पानां बरोबर ताका फळूय आसूंक जाय वय की ना पूण तें झाड कसलें आसलें डोंगी झाड आसलें इट वॉज अ हिपोक्रेट जेन्ना हांव कितें म्हणटा पूण तें करिना हांव कोण जाता दुसऱ्यांक सांगपाची गरज ना हांवच जाणा हांव कितें म्हणटा तें कितलीं उतरां उलयल्या कितल्यांक सांगना फाल्यां हांव येतलो 10 वरांचेर तुका मेळोवपाक कितल्यांक येतलो 11 जालीं 12 जालीं मागीर 12 अरे मातसो बिजी उरलो रे पूण फाल्यां पळया अरे तुका 10 पासून रावला न्ही 10 थान तुका रावला न्ही पूण तूं आयलाय 12 आनी 12 येवंक ना आनी 12 म्हणटाय जेन्ना असली मनीस जाता की सांगतात हे पूण करिना हाका मुसल्यांक कितें म्हणटात तुका कसलोच वालोर ना दुसऱ्याचो टायम म्हज्या भावा कडसून हांव कितें शिकलां हो भाव म्हजो फ्रांसीस फाटल्यान बसला तो केन्ना मिटींग करता केन्ना आमकां कोणाक विसरता तो मिटींग करता समज टायम फिक्स करता 10:30 तो रिमांयडर धाडटा म्हणटा येताय की ना पयल्या दिसा 3 रिमांयडर धाडटा म्हाका आनी 5 मिनटां पयलीं म्हणटा तुगे हाय तो जाणा 10:30 येता ताका जाय 10:30 म्हणजे 10:30 तो रावता तिचो आनी तो जाणो केन्ना ताका मिटींग 10 आहा जाल्यार तो तिचो 10 थान तयार रावता आनी ताचे कडसून शिकलो तो म्हजो ल्हान भाव हांव केन्ना सांगतलो 10 म्हळ्यार आमच्या गोंयचो टायम 10 येयलो 10:30 येयलो म्हणलो आमी खबरो सांगपाच्यो त्या वद्या वरान कितले आमी खबरो केल्यात लोकांच्यो तो आनी कितें रे म्हाका वसोंक जाय आनी तें आमी 10 सांगलें जाल्यार 10 पावोंक जाय वय की ना इतले फावटी आमी देवाक सांगता पूण आमी दुसरेंच करता म्हणटच आमी कोणा भाशेन मागणी करपाची गरज ना आमकां आयस्तान डोंग्या भाशेन वय की ना जेजू कारगांव आनी ना तर तो अंजिराचो काळ न्हय आसलो आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हणलें तुमी केन्ना अंजिराच्या झाडा कडेन उलयल्यात तुमी
तुमच्या जिवितान हांव विचारता तुमकां कोणी तुमी आंब्याच्या झाडा कडेन उलयल्यात तुमी आतां हो म्हणटा केन्नाच उलोवना कोण हांव उलयत जाल्यार बायल म्हणटली काय तुका पिशें लागला रे शेजारी म्हणटले हांव थंयसर अंजिराचें झाड म्हाका दिसता हो ब्रादराक कितें म्हाका जाल्यार म्हाका ताका मेंटलान व्हरचो पडटलो देखी ना पूण आमी देवाचें उतर आयकता जेजून अंजिराच्या झाडाक म्हणलें तो जेजू ताच्यान कितें कोणा कडेन उलोवंक जाय साव्या जेजू तो आमी देवाचें उतर आयकता जेजू म्हणटा अंजिराच्या झाडा कडेन उलय आनी आमी वाचता इतलीं वर्सां आमी आयकता जेजू अंजिराच्या झाडा कडेन उलयता जाल्यार तुज्यान आनी म्हज्यान उलोवंक जायना बेसली जेजू अंजिराच्या झाडा कडेन उलयता तुज्यान अंजिराच्या झाडा कडेन उलोवंक जायना तुज्या त्या कॅन्सरा कडेन उलोवंक जायना तुज्यान त्या आर्थरायटिसा कडेन उलोवंक जायना तुजो आर्थरायटीस कळ्ळो जालो आमी त्या आर्थरायटीस सांगलें जेजू प्रेस्लीक बरो कर आमी कितें सांगलें आर्थरायटीस जेजूच्या नांव भायर सर ह्या त्या कुडींतलो आमी कोणा कडेन उलयल्या दोतोरा कडेन दोतोर फाटल्यान तुज्या पासून आमी दोतोरा कडेन उलयल्या आमी जेजू कडेन उलयल्या आमी आर्थरायटिसा कडेन उलयल्या जेजूच्या नांवान आनी सांगल्या आर्थरायटीस तुज्या हाडाचे जे त्रास आहा तुका जेजूच्या नांवान तुका पदवी ना भायर सर ह्या बाला जेजूच्या नांवान म्हजे कडेन दुडू ना हांव कितें म्हणटलो दुडू ना हांव त्या बँक स्टेटमेंटा कडेन जो कांय दाखयना 4 पयशे आहा त्या बँक स्टेटमेंटा कडेन उलयता जेजूच्या नांवान तुका पदवी ना ह्या म्हज्या जेजूच्या नांवान म्हजे दुडू हात म्हाका मेवल्यात आमी केन्ना खडपा कडेन उलयता आमी झाडा कडेन उलयता आमी उलयना पूण जेजून अंजिराच्या झाडाक म्हणलें म्हणजे आयजतान आमी कोणा कडेन उलयतल्या अंजिराचें झाड हांगा ना कोणा कडेन उलयतले आमी कोणा कडेन उलयतले जे कोण आमच्या जिवितान आमकां फळां दिना पळय भाव म्हणून जेजून शिराप घातलें कोणाक त्या अंजिराच्या झाडाक ताणें शिराप घातलें पेद्रूक शिराप घातलें जेजू आमी शिराप घालूंक जाय मनशांक आमी शिराप मनशांक घालूंक जाय पूण आमी कितले फाटी आमच्या भुरग्यांचेर आमी शिराप घालता भुरगीं आयले इस्कॉलांतल्यान 100 मार्कांतल्यान तांकां 10 मार्क मेवले गड्डो मरे तूं गड्डो पळय शेजाऱ्याचो भुरगो तो जॉन कितले बरो शिकता ताका कितले मार्क मेळ्ळ्यात तूं आनी कितें रे 10 मार्क घेवन येयला गड्डो रे तूं आमी कितें आमच्या भुरग्यांक बेसांव दिता शिराप घालता म्हणटच आमच्या उतरांनी आमच्या दुसऱ्यांक बेसांव दिवंक जाता वा शिराप घालूंक जाता तो रे शेजारी आमचें भाट घेतलां आनी तें घेतलां आनी तें घेतलां कितें आमी बेसांव घालता तें तुमी इतलें म्हणून तें तो बरो जातलो हांव विचारता तुमकां हें सगळें सांगून जो कोत्ता तो आमी म्हणीत जाले दुसऱ्याक सांगितलें तो बदलतलो पूण ज्या दिसा हांव उतरां उलयना म्हजो शेजारी अहें कोत्ता हांव ताका ताचो मोग कोत्ता ताचे पासत हांव मागणें कोत्ता ताका हांव बेसांव घालता आय वॉन्ट टू ब्लेस हिम आतां तूं बरें कोत्ताय ओ तूं वायट उलयताय जें तूं उलयताय आतां ताच्या जिवितान बदलता तुमी जाणो कालच्या आयतारा दीस आमची भयण रोज येयली ती आयज येवंक ना नाशनाड येता आयज ती मातशी बिजी आहा येवंक ना आयज ती कितें सांगताली शेजाऱ्या बरोबर कितें त्रास आसले वय की ना एका शेजाऱ्यान दुसऱ्या शेजाऱ्याचें भाट घेतलेलें वय की ना मातशी वॉल वाडयली आनी तो आतां कोर्टान वचूंक सोदतालो पूण ताणें कितें केलें ती फकत ताच्या शेजाऱ्यांक मागणें करूंक लागली दे स्टार्टेड ब्लेसिंग देम कितें केलें ताणें केस ड्रॉप केली आतां ती बरोबर उलयता तो आतां कोर्टान वचपाक कांय उलयना आनी तांच्या बरोबर आतां शांती तुमी आयकलात कोण येयल्लो कालच्या बुधवारा दीस बायडा तूं आसली वय की ना येस तुजो बायक सामान हाडलो म्हणून आमी सगळ्यांनी आयकलां की जेन्ना आमी ती बरीं उतरां उलयता जें आमकां दिसता तें उलयना पूण आमी भावार्थान ती बरीं उतरां उलयता भावार्थान उलयता आनी आतां आमी कित्याक तीं उतरां उलयता कित्याक आमी देवाचो मोग आपणायला वी हॅव रिसीव्ड द लव ऑफ गॉड
हांवें तुमकां सांगलां की आमी फकत दिवंक शकता जें आमचे कडेन आहा. म्हज्या कडेन जें ना म्हज्यान उलोवंक जायना. कित्याक म्हजे कडेन जेजू ना जाल्यार हांव कितें म्हणटलों, जें म्हाका दिसता तें उलयतलों, जें म्हाका हांव आयकतां तें सांगतलों. टीव्हीचेर कितें सांगलां तें सगळें पयलें सांगपाक. केन्ना आमी BBC जाता. BBC जाता म्हणजे ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग. That time it is Goa Broadcasting, local Asagaon Broadcasting Station, or Fatorda Broadcasting Station, All India Margaon Station. कितें आयकलें शेजारी साण वयले ओये जातेलें कांय जावपाचें ना. पूण हांव म्हाका जाय पयलो न्यूज दिवपाक. कित्याक आमच्या जिवितांत हा की सदांच आमकां सगळें सांगूंक जाय कितें घडलां तें. कसल्यो वायट खबरो कोणाक सांगपाच्यो गरज आमकां. कोण आमकां बरी खबर सांगता, जें देवाचें उतर सांगता तें आमी जाता. म्हणटच आमच्या उतरांनी आमी कुयदाद धरूंक जाय कितें उतरां उलयता, होय की ना. कितें म्हणटाय तूं? आमकां संय जाल्यार कितें आमी दिसता तें म्हणपाक, कितें आयकलां तें सांगपाक. पूण आयजतान आमी जें दिसता तें आनी आयकता तें सांगपाची गरज ना. पूण सांगीत जाल्यार फकत देवाचें उतर सांगुया. आनी देवाचें उतर सांगपाक आमचो संबंद जेजूशी घट करुया. आमेन. बरें, फुडें वाचुया. जेजू कारगा मार्कचो 11वा विसोर. बरें, वाचुया फुडें. ह्या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जा. आनी तो अशें उलयता ताचें शीस आयकताले. जालें? सगळ्यांनी आयकलें? जेजू. दुसऱ्या सकाळी तेवशिल्यान वेताना तें अंजिराचें झाड पालां थान सुकलेलें ताणें देखलें. कोणें देखलें? शिसांनी. समजा आमकां एक उदाहरण दिता. समजा तूं आयतारा दीस अशें ताणें पळयलें, सोमारा दीस ताणें पळयलें की अंजिराचें झाड मेळना. कशें मेलें? कित्याक जेजून त्या आयतारा दीस त्या झाडाक शिराप घातलें. ह्या फुडें कोणूच तुजें फळ खावचो ना, वय की ना. म्हणटच भाव भयणीनो, आमच्या उतरांनी आमी दुसऱ्यांक भेसांव दिता वो आमी तांकां शिराप घालता. आयजतान आमी एक आमच्या मनान धरुया, कितें बरें कोणाक म्हणूंक जायना जाल्यार आमचें तोंड आयका. कितें बरें कोणाक म्हणूंक जायना जाल्यार राग येता, मातशें जीप घालुया आनी बंद दवरुया आमचें तोंड. कोणाक बरें कितें म्हणूंक जाता जाल्यार आमच्यान बरें म्हणुया. कित्याक आमच्यान आमच्या भुरग्यांक, आमच्या फामिलीक, आमच्या घरकाराक, आमच्या बायलेक, आमच्या शेजाऱ्यांक आमच्यान बरें उलोवंक दिवंक जाता, और आमच्यान तांचेर शिराप घालूंक जाता आमच्याच उतरांनी. आयकतात तुमी? आयकतात तुमी? जेन्ना आमी उतरां उलयता, जें आमी देवाच्या उतरां मोगाळ वरवीं आयकलां ती, त्या उतरां वरवीं आमचें जिवीत सगळेंच बदलतलें. कित्याक आमचीं उतरां आमकां तें बरें देवाचें मेळोवपाक आमकां फावो जातलें. आवर वर्ड्स कॅरी पावर. तुमकां मातसो चड टायम ना म्हणून हांव मातसो फास्ट वेता. 11:53 जालें, 15-20 मिनटां व्हरता. म्हणटच देवाचें उतर म्हणटा साम्स प्रोवर्ब्स 18:21, लायफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ द टंग एंड दोज हू लव इट शॅल ईट इट्स फ्रूट. म्हणजे हांव जेन्ना उलयतां, हांव कोणाक जिवीत दितां, वा कोणाच्या उतरां वरवीं मरण दितां. मरण दितां. हांव तुमकां सांगता, एक हांगा आमची बाई सिस्टर इनासीन, पालोटी सिस्टर येता न्ही, आयज येवंक जाय तिका तिचे ज्युनियर सिस्टर येयल्या म्हणून ती आतां म्हाका फोन केला येवंक जायना म्हणून. पूण तिच्या काजन 5-6 म्हयने तिका एक्सिडंट जालो. तुमी आयकलां? ताका एक्सिडंट जालो, तो वाटेर पडलो, सगलो ताका मार लागलो तकलेक आनी ताका हॉस्पिटल GMCन व्हेल्लो. आनी ताका ती म्हाका म्हणलें मातसो तेजे पासून मागणी कर. हांव गेलो GMCन ICUन. ताका पळयना फुडें दोतोरान सांगलें ताका 24 hours चड आसतलीं जिवा उरपाक. कित्याक सगळें फुटलें, ताची तकली मार लागलेली आनी आख्खी कुडीक ताका बँडेज आसलो, सगळें फुटलेलें ताजें. ताजो एक दोव असो भायर येयल्लो, इतलो हांगा भायर येयल्लो इतलो दोव, आनी सगळें ताजें फुटलेलें. जेन्ना हांव थंयसर गेलो ICUन वेचे पयलीं,
भायर टायम आहलो मातसो वचप तांकां सांगता अरे बाबा तुमी जे दोतोरान सांगलें तें आयकनाका जो जेजू सांगता तो तुमी तो म्हणटा तो बरो जातलो हांव ताका सांगता फॅमिलीक सांगता पूण वेळ पावलो आनी तें उक्तें जालें हांव गेलो भितर हांव थंयचो ताका पळयना फुडें हांव म्हणटा वाचतलो की ना सगळे पायप घाल्यात हांगा घाल्यात थंय घाल्यात समोर शेमोर म्हाका दिसता पायपूच दिसता म्हाका ताजे सगळे पायप दिसता आनी त्या वेळार जेन्ना हांवें पळयलें हो जियो वाचतलो वा ना त्या वेळार पळयत आत्मा म्हाका सांगूंक लागलो तूं भायर तांकां व्हडली शाणपणां सांगतलो शाणपणां तांकां शिकवण दितालो की ना तूं ताका शिकवण दितालो की वाचतलो म्हणून आतां तूं फुडें जेन्ना तूं कित्याक म्हणटाय वाचतलो की ना त्याच वेळार पवित्र आत्म्यान म्हज्या मनान घालें जें हांवें ताका सांगलां तेंच कर हांवें म्हजो हात दवरलो ताचेर जेन्ना हात दवरलो सगळे जे मॉनिटर आहले कांचू 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 करून सगळे कांच करून वचूंक लागले स्पिरीट ऑफ डेथ कास्ट आउट केलो त्यो सिस्टरी सगळ्यो धांवून येयल्यो हांव रावलो मातसो फ्रीज जालो म्हळ्यार कितें जालां त्या वेळार पवित्र आत्म्यान सांगलें जो आत्मो ताका मारूंक येयल्लो तो तुवें आतां ह्या वेळार म्हज्या नांवान पयस केला आनी फुडल्या दिसा 5 म्हजी क्लास चलताली ताची आंटीन म्हाका मॅसेज केली ताका ICU काडून ताका आतां भायर व्हेला म्हणून वॉर्डान व्हेला ही केन्नाची खबर 6 म्हयन्याची खबर तो आतां ताचे पांयाचें ऑपरेशन करून तो आतां उलयता सगळें उलयता तो घरा आहा तो घरा आहा जो मनीस देवान डॉक्टरान सांगलें 24 वरां पासून वाचूं ना ताच्या खोड्यान हो एक बॉल भाशेन इतलें डिप्रेशन आहा तो पयलो उलोवंक ताका उलोवंक जायनासलें पूण आतां तो वाचला कहें त्या फॅमिलीक आतां कळ्ळें तांच्या उतरां वरवीं आमच्यान सगळें बरें जातलें आमच्या जिवितांत ताणें म्हणलेलें जाल्यार अरे दोतोरान कितें सांगलें दोतोर कितें सांगता दोतोर देव दोतोर स्वत सांगता दोतोर आमकां सांगता फकत जें ताका दिसता तें पूण जें आमकां देवान सांगलां की ताच्या गायांनी आमी बरीं जालीं तेंच घडटा जेन्ना आमी तीं उतरां उलयता आमेन आयकतात तुमी जेजू कारगा म्हणटोच मातशी फास्ट वचया दुसऱ्या सकाळीं देवशिल्यान वेताना तें अंजिराचें झाड पालोवन थान सुकलेलें ताणें देखलें पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हणलें बरें राबी तुवें शिरापलेलें झाड सुकून गेलें जेजून जाप दिली देवाचेर भावार्थ दवरात हॅव फेथ इन गॉड आतां शिकवण दिता भावार्थाचो कायदो आमकां सुजमणी मेवली म्हणून आतां बेगीन सांगता हें हांव तुमकां खरेंच सांगता कोण आपल्या कallzant dubhav dhorinastanam apunn mhonntat तें zatelem म्हूण भावार्थ धरून ह्या dongrak म्हणीत Hangasorlo ऊठ आनी doriant वच तें ताच्या सोरीम ghòddtelem म्हणटच जेन्ना आमी भावार्थाचो कायदो वापरता आमी आमचें तोंड उक्तें करूंक जाय आनी कोणा कडेन उलोवंक जाय दोंगरा कडेन Don't speak about the problem, speak to the problem. Most of the time we are speaking about the problem. चोड करून आमी कितें उलयता आमच्या त्रासावर उलयता हाणें म्हणलें तशें ताणें केलें दोतोरान सांगलें हें दुखता तें दुखता हें हा तेंच म्हणटा आमी वय की ना पूण देवाचें उतर आमकां सांगता डोंट स्पीक अबाउट द प्रॉब्लम तुज्या त्रासावर उलयनाका तुज्या त्रासा कडेन उलय आमी केन्नाच त्रासा कडेन उलयल्या आमी आमच्या त्रासा वयर उलयल्या दोतोरान हें सांगलें बायलेन हें सांगलें गोरकारान हें केलें दोरकार हो सोरोप येता गोरकारान म्हाका मारलो हें आमच्यो खबरो कसल्यो सासूमायन आमची बाय सावियान कितें आमकां जेसना टेस्टिमनी दिली कितें सांगलें ताणें अशें केलें म्हाका सोरो दिलो अशें केलें ती आमकां सोय आहा तिची कांय चूक न्ही कित्याक आमकां ल्हानपणान ही सोय आहा ताणें अशें केलें तशें केलें पूण आयज सावन आमी कितें उलयतले जें कोणें केलां तें आतां त्रासा कडेन उलयतले कोण सोरोप येता जाल्यार आमचो गोरकार सोरोप येता जाल्यार गाडयापणां करता जाल्यार आमी म्हणटले आमचो गोरकार सोरोप येता त्या ओत्म्या कडेन उलयतले हांव सोऱ्याच्या ओत्म्याक जेजूच्या नांवान तूं सोऱ्याचो ओत्मो म्हज्या गोरकारान येयला हांव तुजे कडेन उलयतां जेजूच्या नांवान भायर सर आयकता तूं जेन्ना तुज्या आंब्याच्या झाडाक आंबे मेळना कसलें झाड आनी त्या आंब्याच्या झाडा कडेन उलय जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता ह्या वर्सा आंबे दी पूण एप्रिलान मागणें करनाका मातशें आतांच कर
कोणा येवंक जाय की ना एप्रिलान तुमी मागणी करशात जाल्यार फुडल्या वर्सा येतली म्हणटच तुका ह्या वर्सा जाय जाल्यार आजुनूय टायम आहा ऑक्टोबरान मातशें आतांच मागणी कमेस करप आयकतात तुमी हांव म्हणना एप्रिलान करीत जाल्यार पूण ते ताचो स्वभाव न्हय आंबे तुका पावसान मेळोवपाक म्हणटच आतां मागणी करात ताका वेळ आसता शेतकामती जेन्ना ताका पीक जाय तो केन्ना बी घालता तो घालता ऑक्टोबरान बी घालता होय की ना केन्ना घालता पावस कमी जावच्या आदीं तो जाणा अरे पावस येतलो जुनान घालता ताका पीक केन्ना मागीर ऑक्टोबरान मेळटा म्हणटच वेळ आमी पळोवंक जाय वेळ केन्ना आनी वेळ तो देवाच्या राज्यान आतां आयज फाल्यां न्हय होय की ना वी हॅव टू स्पीक टू द माउंटन ते देवाचें उतर आमी उलोवंक आतां बेगीन फास्ट उलयता कित्याक आमकां पेकोणीचो वेळ थोडो जाय हांगासरलो उठ ओके देखून हांव तुमकां सांगता ओके भावार्थान धरून ह्या दोंगरा कडेन मुरीत हांगासरलो उठ आनी दoriant वच ते ताचे सोरीं ghòddtelem म्हणटच हे हांव तुमकां खरेंच सांगता कोणूय आपल्या काळजांत dubhav dhorinastanam apunn mhonnta तें zatelem म्हूण bhavart धरून तर हांवें पयलीं भावार्थाचो कायदो हांवें पाळूंक जाय जाल्यार हांवें उतरां उलोवंक जाय दुसरें हांवें कितें करूंक जाय सत मानूंक जाय आय हॅव टू बिलीव सो फर्स्ट इज स्पीक टू द माउंटन and believe what you are speaking भावार्थ धरूंक जाय बिश्टें उतरां उलयलीं ढोंगे भाशेन मागणी करपाची गरज ना हांवें जी उतरां उलयता ते kallzantan उलोवंक जाय सो फर्स्ट स्टेप ऑफ भावार्थाचो कायदो म्हणजे पयलें हांवें उतरां उलोवंक जाय टू स्पीक टू द माउंटन सेकंड आय हॅव टू बिलीव जे भावार्थ धरूंक जाय कितें उलयता तें तेजे उपरांत 24वी बोर्ड देखून हांव तुमकां सांगता तुमी प्रार्थन मागशें तितलेंय तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ धरात आनी तें तुमचें जातलें हांवें भावार्थ धरला जाल्यार तें म्हाका जालें जाल्यार हांवें भावार्थ धरलो तर हांवें कितें करूंक जाय तें हांवें आपणांक जाय आय हॅव टू रिसीव इट जेन्ना हांवें मागणें केलें आमेन म्हणलें आय हॅव टू रिसीव इट म्हणटा पयलें स्पीक टू द माउंटन हांवें उलोवंक जाय जें उलयलां ताजेर भावार्थ धरूंक जाय भावार्थ धरला म्हणून हांवें तें आपणांक जाय रिसीव आनी हांवें रिसीव केलां म्हणून हांवें म्हाका मेळ्ळें म्हणून हांव कितें म्हणटलो आर्गां दितलो थँक्यू करतलो म्हणटकीर चवथी वस्त म्हणलें हांव आर्गां दितलो आयकतात तुमी भावार्थाचो कायदो 5 स्टेप्स 4 सांगले तुमकां पयलें हांव दोंगरा कडेन उलयतलो समजा दोतोरान म्हाका रिपोर्ट दिला म्हाका हें हा कॅन्सर हा आर्थरायटीस हा हांव दोतोरान सांगलें तें आयकोच म्हणचो ना हांव कितें म्हणटलो त्या कॅन्सरा कडेन त्या आर्थरायटिसा कडेन त्या त्रासा कडेन हांव उलयतलो जेजूच्या नांवान भायर सर वय की ना त्या त्रासाक हांव शिराक घालतलो हांव मनशाक शिराक घालिना पूण त्या त्रासाक शिराक घालता पयलीं त्या त्रासा कडेन उलयता जेजूच्या नांवान म्हणटा जेजूचें नांव व्हडलें तुका कसलोच अधिकार ना भायर सर वय की ना पयलो हांव त्रासा कडेन उलयता मागीर जें उलयलां ताजेर हांव भावार्थ धरतां भावार्थ धरला म्हणून तें हांव आपणायता रिसिवींग आनी म्हाका मेळ्ळां म्हणून हांव आर्गां दितां समजल्यात तुमी 4 पॉयंट समजल्यात निमणो आतां काबार करुया आयका 25वी बोर्ड आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितली बोक्षात आनी तुमचो सोर्गीचो बाप tumcheô-i चुकी बक्षितलो तुमी देवा कडेन मागणी करूंक जाय कितले मिसां आयकात 10 मिसां आयकात कितले तेर्स करात पूण कोणाक बोक्षणे दिवपाक आहा जाल्यार तुमी बोक्षणे दिवंक ना जाल्यार देव तुमची मागणी आयकतलो की ना बोक्षणे दिवंक जाय जाल्यार तो देव तुजे मागणी आयकतलो केन्नाच आयकोचो ना कित्याक भाव भयणो जेन्ना हांवें कोणाक बोक्षणे दिवंक ना देव म्हाका बोगसूंक पावना इफ आय डोंट फॉरगिव अदर्स गॉड कॅनॉट फॉरगिव मी आयकतात तुमी म्हणून जेन्ना बोक्षणे दिता तेन्नाच की म्हज्यान जेन्ना हांव दुसऱ्यांक बोक्षणे दिता तेन्नाच देवान म्हाका बोक्षणे दिवंक जाता आनी जेन्ना देव म्हाका बोक्षणे दिता सैतानाची पोत बी म्हज्या जिवितांतली भायर सरता आनी देवाचें सगळें म्हाका बरेंपण उक्तें जाता पुतून हांव भावार्थाचो कायदो सांगता पयलें म्हणल्यार हांवें त्या त्रासा कडेन उलोवंक जाय टू स्पीक टू द माउंटन सेकंड इज हांवें तें भावार्थ धरून उलोवंक जाय आय हॅव टू बिलीव तिसरें हांव बिलीव केलां म्हणून हांवें तें आपणाक जाय आय हॅव टू रिसीव
Because I received, I'm going to thank. And finally, when I'm going to do all this, I must also forgive my brothers and sisters. म्हणून हांव जेन्ना शिकयता हांव म्हणटा जे लास्ट आहा तें पयलें करूंक जाय, पयलें बोगसणें दिवंक जाय. आयकतात तुमी? when I forgive, आतां देवाचें सगळें उक्तें जाता म्हाका. तेन्ना हांव उलयतां, भावार्थ दवरतां, आपणायतां आनी शेवटच्याचें हांव कितें करतां? फकत आर्गां, वाखाणणी आनी दिनवास दितां. तुमकां कळ्ळें? तुमकां कळ्ळें? भावार्थाचो कायदो कळ्ळो? माय तुमकां कळ्ळें? आयज सान्नां वडे बरें लागले ओ हें बरें लागलें तुका? आयज तुका सान्नां वडे मेळचें ना. बरें आजून तुजें तकलें म्हणटा कित्याक म्हणटा ती जाण. आयज तुका सान्नां वडे मेळचें ना. तुका सान्नां वड्यावून बरें मेळटलें आयज. सोरपोतेल आनी खूब बरें हात तुका तयार केला देवान. हां? जेजू कारगा. म्हणटच भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान ह्यो 5 पॉयंट आमी जे आयज शिकल्या आमी आमच्या मनान दवरीत जाल्यार पयलीं आमी कोणाक कितें करूंक जाय? बोगसूंक जाय. बोगसूंक जाय. तेजे उपरांत आमच्या त्रासा कडेन उलोवंक जाय. आमी तें भावार्थ धरूंक जाय. कितें आमी उतरां उलयल्या तें बेश्टें डोंगे भाशेन म्हणपाची गरज ना. आमी एक म्हणलें पूण केलें दुसरें. डोंगे भाशेन न्हय, जें म्हणलां काळजांतान म्हणूंक जाय. जेन्ना तें काळजांतान म्हणलां आमी कितें करतले? आमी तें आपणायतले आनी आपणायलां म्हणून. Did you understand? So once again, forgiving, speaking, believing, receiving, thanking. Forgiving, speaking, believing, receiving, thanking. आमचे भाशेन सांगता. बोगसणें दिवपाचें, उलोवपाचें, भावार्थ दवरपाचो, आपणावपाचें आनी शेकींग कितें करपाचें? आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाचें. परतून सांगता. बोगसणें दिवपाचें, उलोवपाचें, भावार्थ दवरपाचो, मानून घेवपाक जाय आनी लास्ट कितें करूंक जाय? आतां ह्या जाग्यार ह्यो 5 पॉयंट आमी जे शिकल्या. आतां आमी पळोवया पवित्र आत्मा आमकां दाखयता. कोणाक ह्या वेळार आपले कुडीन कसलो त्रास आसा जाल्यार हांव मातशें फुडें या. आमी तुमकां दाखयतले हे 5 पॉयंट यूज करीत जाल्यार खंय तुजी दूख ह्याच वेळार सगळे तुका जे त्रास आसात वायट जातले. कोणाक त्रास आहा? तुका आहा? तुका आहा? बरें. आमी मागणें करचे पयलीं हें बोगसणेचें मागणें आमी सगळीं करुया. तयार करया? बिकॉज सगळ्यांक बोगसणें जाय. वय की ना? आमी सगळीं आमचे दोळे बंद दवरया. आनी हांव जे मागणें म्हणटा तुमी सगळीं म्हणात. कित्याक हें बोगसणेचें मागणें आमकां सगळ्यांकूच जाय. म्हाकाय जाय, सगळ्यांकूच जाय. दिसपट्या जिवितान कोण तरी आमच्या जिवितान आमकां बोगसणें आड येतलो. वय की ना? म्हणटच आमी सगळ्यांक बोगसणें दिवंक जाय. डू वी ऑल हॅव टू फॉरगिव एवरीबॉडी? म्हणटच आमी ह्या वेळार दोळे बंद दवरया. जे तुज्या हातान हा, मोबायल हा, लेस हा, हें हा, सगळें भायर सोडाक सोड. सगळे हात फुडें करात. कांयच धर नाका हातान. हो पेकोणीचो वेळ. पेकोणीचो वेळ. दोळे बंद दवरया. दोळे बंद दवरया. सगळीं ह्या जाग्यार तुमी हांगासून पेकोणी मेळनासतना देची ना. कित्याक देवान आयज आमकां सजमणी दिल्या. सगळीं ह्या जाग्यार थान पेकोणी घेवन देवाचें बरेंपण घेवन तुमी वेताल्यात ह्या वेळार. जेजू कारगांव, जेजू कारगांव. दोळे बंद दवरया. आनी म्हणात म्हजे बरोबर. मोगळा बापा, आमी तुका आर्गां आनी वाखाणणी आनी दिनवास दिता. तुज्या पुता जेजू पासत. मोगळा जेजू, तूं ह्या संवसारान मनीस जावन म्हज्या पासत येयलोय. म्हजे पासत येयलोय. तुवें म्हजो जागो खुर्साल घेतलोय. तूं म्हजें मरण मेलोय. खुर्सार तुवें जें म्हाका फाव जावंक जाय आसलें म्हज्या पातकां लागून तूं भोगलोय. तुवें म्हजी सगळीं पातकां घेतलीं
आयची, कालची आणि फाल्याची सगळी पातकां तुझ्या कुडीन घेतली. तुवें सगळी म्हजी पिडा आनी म्हजे कोश्ट घेतले. तुवें सगळी म्हजे शिराप घेतले. तुवें सगळी म्हजी गरीबकाय घेतली. तुवें सगळी म्हजी लॉस घेतली. तुवें म्हजें सगळें नाकारपण घेतलें. मातशें तोंड उक्तें करून म्हणत, कित्याक तोंड उक्तें करून म्हणिना जाल्यार तुमकां कसलोच फायदो जावचो ना. तोंड उक्तें करून मातशें म्हणत. ह्यो 7 वस्तू ज्यो व्हडल्यो जेजून खुरसात आमी तोंड उक्तें करून म्हणत. मनान म्हण नाकात, मातशें तोंड उक्तें करून म्हणत. जेजू खुरसार, तुवें म्हाका जें फावो जावंक जाय आसलें तूं भोगलोय. तुवें म्हजी सगळीं पातकां घेतली. म्हजी कालची, आयची आनी फाल्याची. तुवें म्हज्यो सगल्यो लॉस घेतली. सगळें म्हजें नाकारपण घेतलें. सगळी म्हजी गरीबकाय घेतली. सगळे म्हजे शिराप घेतले आनी सगळी म्हजो पिडा रोग घेतलोय. आनी खुरसार तूं मेलोय. 3 दिसा उपरांत तूं पुनर्जीवन जालोय. आनी तूं आतां सुर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसलाय. आनी मुझे पासत विनोदी कोत्ताय. आर्गां तुका जेजू, वाकाणणी तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. आयस्तान तुवें म्हाका सर्गीच्या बापाचो पूत आनी धू केल्याय. हांव आतां म्हज्या सर्गीच्या बापाक म्हजो बाप म्हूण मानतां. हांव आयस्तान सर्गीच्या बापाचो पूत जाला, धू जाल्या. आनी तुका हांव जेजू आर्गां, वाकाणणी आनी दिनवास दितां. आर्गां तुका जेजू. व्हडल्या ताळ्यान आर्गां, वाकाणणी, दिनवास दिवया. Hallelujah, hallelujah. Oh Father, as I lay my hands upon this precious sister, I command the spirit of infirmity, every spirit that is not of you, come out. Come out in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, every spirit that is not of you, by the power of the Holy Spirit, receive, 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 fire of God, touch, touch. Oh, thank you, Holy Spirit. Receive, 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 touch. Hallelujah, 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 hallelujah. Open your mouth and start praising the Lord. This will work only when you keep praising the Lord. Come on. Touch, touch fire of God. Touch fire of God. Touch the fire of God. Hallelujah. Receive the name of Jesus. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, touch my brother Simon. The fire of God upon him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The fire of God, touch, 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 touch. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit.
receive. Oh, the fire of God. Receive the Lord. Hallelujah. Receive. Father God. Hallelujah. Shira la 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 la. Shira la 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 la. Receive the fire of God on this precious brother. Touch every spirit that is not of you. Every spirit of black magic, witchcraft. Every spirit, come in the name of Jesus. Come out. Come out. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. You who spirit of unforgiveness. You spirit of oppression, depression. Every spirit that is not of you. Receive in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ghòddtelem arga vakandi dinmasiya ghòddtelem arga tuka Jesu moima tuka Jesu dinmas tuka Jesu. Hallelujah. Yavada jenna mi tonu te kurun moima vakandi dinmas yavada mi taji pekoni taso mog apnaita povit atma amcha yavada kam korta. The Holy Spirit is here. When He is pouring the love, you can forgive everybody. It's only through the Holy Spirit you can forgive everybody. The Holy Spirit is pouring His love into us. Yavada povit atma amka yavada apno mog hotoita. Ap amka devache boxone dita. And jenna yavada rami taga arga vakandi timmas dita. Ami bhavart dhorun yavada te apnaita amcha jivitan. Receive in the name of Jesus. Receive the holy fire. Touch fire of God. Thank you, Jesus. Mogada Bapa, Munat mujhe borobar. Mogada Bapa, Jesuच्या नावान जो आत्मो म्हाका भुगसूंक दिना त्या आत्म्याकडे हांव उलयतां आनी त्या आत्म्याक हांव शिराक घालतां. त्या आत्म्याक हांव शिराक घालतां आनी म्हज्या जिवितांतलो म्हज्या फॅमिलींतलो म्हज्या सगळ्या सोमनांतलो भायर सर म्हणटा जेजूच्या नावान. I speak to that spirit of unforgiveness. In the name of Jesus, get out of my life. Get out of my family. Get out of my marriage. Get out of my every relationship. In the name of Jesus. Jannatan, amuja maicha kuskan zolmolo or zolmoli te ais poryan. Sogल्या मुझ्या जीवितान आम बक्षिता मुझ्या पायमाईक बक्षिता मुझ्या गोरकाराक बक्षिता मुझ्या बायलेक बक्षिता मुझ्या सासूमाईक बक्षिता मुझ्या सासूबाईक बक्षिता मुझ्या भुरग्यांक बक्षिता मुझ्या शेजाऱ्यांक बक्षिता मुझ्या फॅमिलीक बक्षिता मुझ्या कामाचेर लोक मुझेर आड येयला तांकां बक्षिता पाद्रींक बक्षिता माद्रींक बक्षिता जो कोण मुझ्या जिवितान येयला म्हाका त्रास केला म्हाका दुखयला तांकां हांव ह्या वेळार बक्षिता. आनी तुजें उतर म्हणटा जेन्ना हांव बक्षिता तूं म्हाका बक्षिताय. ह्या वेळार तुजें बोगसणें म्हाका फावो जालां. आर्गां तुका जेजू. I receive my forgiveness. I receive my forgiveness. I receive my forgiveness. In the name of Jesus, every power of Satan, सगळी पदवी देंवचाराची सैतानाची ह्या वेळार नश्ट जाल्या म्हज्या जिवितान. आनी म्हाका ह्या वेळार जेजूची पिकोवणी म्हजी मिलाद म्हाका फावो जाल्या. आर्गां तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू. व्हडल्या तरान आमी आर्गां वाखाणी दिता. जितली तुमी आर्गान वाखाणी दितात ह्या वेळार तुमी आपणायतात. तुजी पेकोवणी ह्या वेळार जायत नातात. आर्गां तुका जेजू. मुणे वयल्यान दोळे तोंड करत आनी आर्गां आनी वाखाणी व्हडल्या तरान रोजो नाकात. ह्या वेळार पवित्र आत्मा ह्या जाग्यार आहा. आर्गां तुका जेजू. वाखाणी तुका जेजू. दिनमास तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया
आर्गां तुका जेजू, वागांनी तुका जेजू, 3 मास तुका जेजू, दोळे बंद दवरुया. आमी कोणाचेर आमी चोत्राय दवरूं नाका, फकत जेजू तुजे फुडें आहा ह्या वेळार. The Lord is standing in front of you right now. He's touching you. He's touching you right now. Believe it. Believe it. You can't see him with your physical eyes, but he's here right now. Because he said it. Receive your healing now. Receive your miracle now. Receive your miracle now. Receive. Receive in the name of Jesus. Every spirit of arthritis, every spirit of pain, every spirit of discomfort, every pain in your body is being destroyed right now in the name of Jesus. Receive your healing now. Receive your miracle now. Receive your miracle now. Every part of your body functions perfectly in the name of Jesus. सगळे तुझ्या दोळ्यांनी, तुझ्या कानांनी, तुझ्या होड्ड्यान, तुझ्या आखे कुडीन जे तुझ्या कुडीन कसले त्रास जाता ह्या वेळार तुका पेकोणी फाव जाता. तुझ्या हाडांनी तुका पेकोणी फाव जाता ह्या वेळार. Your bones are being healed right now in the name of Jesus. Your bones are being healed right now in the name of Jesus. Receive your healing now. Receive in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Right now, by the power of the Holy Spirit, I command a supernatural creative miracle in every part of the body right now of your body which was in pain. Right now, by the power of the Holy Spirit, you are being delivered and set free. Every organ in your body, तुझ्या कुडीन जे सांदे, नेरवा, ऑर्गना काम करिनासली सारकी, डायबिटीज, या वेळार डायबिटीज तुझ्या कुडीन तुझी पॅन्क्रियास या वेळार तुका पेकोणी फाव जाता. आर्गां तुका जेजू, वाकांनी तुका जेजू, या वेळार तुका जेजू एक नवी पॅन्क्रियास दिता. तुझे देवाचे उतर म्हणटा हिब्रूज चॅप्टर 1:14 म्हणटा आंच बोडवे पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या तारणा पासत धाडले तुवें सायबा. देखून ह्या वेळार आंच बोडवे येतात आमकां नवे सांदे, नवी पॅन्क्रियास, नवी कूड फावो करतात जेजूच्या नांवान. आर्गां तुका जेजू, वाकांनी तुका जेजू, दिनमास तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. हो पेकोणीचो वेळ आमी फकत आर्गां वाकांनी दिनमास दिया. लेट्स स्टे इन अ पोजिशन ऑफ रिसीविंग. Be in a position of receiving. Humble yourself to this mighty God. This is your moment of your miracle. हो पेकोणीचो वेळ, हो मिलाग्रीचो वेळ. दोळे बंद धरून फकत आर्गां वाकांनी दिनमास दिवया. आर्गां तुका जेजू, दिनमास तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. इतलो मोगाळ आमचो देव, इतलो मोगाळ आमचो देव. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Arga tuka Jesu, arga tuka Jesu, arga tuka Jesu, kallzant. Arga tuka Jesu, arga tuka Jesu, arga tuka Jesu, kallzant. Open Muria. Arga tuka Jesu, arga tuka Jesu, arga tuka Jesu, kallzant. Arga tuka Jesu, arga tuka Jesu, arga tuka Jesu, kallzant. Din vastu ka Jesu, din vastu ka Jesu, din vastu ka Jesu, kallzant. Din vastu ka Jesu, din vastu ka Jesu, din vastu ka Jesu, kallzant. Moima tuka Jesu, moima tuka Jesu, moima tuka Jesu, kallzant. Moima tuka Jesu, moima tuka Jesu, moima tuka Jesu, kallzant. Arga tuka Jesu, arga tuka Jesu, arga tuka Jesu, arga tuka Jesu, kallzant.
Argan tuka Jesu, argan tuka Jesu, argan tuka Jesu kallzant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Argan tuka Jesu, dipas tuka Jesu, moima tuka Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Argan tuka Jesu, argan tuka Jesu. আমি অর্গা বাকারনি দিন মাসিয়া মহিমা তুকা বাবা উতা आणि पवित्र आत्म्या आदा आणि सदाकाल आमेन आमेन.